बऱ्या रीतीन करचोंक देवाचे उतर ऐकूंक ऐकल्या उतर प्रमाणे जियोंक उणेपण असल्यार सारखे करून घेवंक एक नवी जिवीत जियोंक जेजूच्या कुडी रक्ताते आनी वर्त्या रितीन आमी चडन चड समजून घेवंक आनी त्या मगान बरोवंक जायची कृपा आमकां फोव कर म्हणून आमी मागया स्वागत पवित्र ज्ञा तुका आमचे मदें म्हणून आमी आपोवया. स्वागत पवित्र ज्ञा तुका आमचे मदें तुज्या सक्तेन आमकां बर रावतो आमचे सवे. स्वागत पवित्र ज्ञा तुका आमचे मदें तुज्या सक्तेन आमकां रावतो आमचे सवे. तुमची विधींचे उदाक सासनाक वाळची सर बुसवंदार आनी बूद देणार सगळे तुमचं तुमची विधींचे आणि दूध देणार सगळे तुझं स्वागत पवित्र ज्ञा आमच्या काळजात तुका आमच्या काळजात नितळ करतो आमका बापाक बघून स्वागत पवित्र तुका आमच्या काळजात तुका आमच्या काळजात नितळ करतो आमका बापाक बघून आनी हात आमच्या वयर उबारून तुमची विधींचे उदाक सासनाक वाळची सर बुसवंदार आनी बूद देणार सगळे तुमचं तुझी विधींचे उतर तुमची विधींचे उदाक सासनाक वाळची सर बुसवंदार आनी बूद देणार बुसवंदार आनी बूद देणार सगळे तुझं सगळे तुझं स्वागत पवित्र ज्ञा स्वागत पवित्र तुका आमचे मदें तुका आमचे तुजे सत्तेन आमकां बरो तुजे सत्तेन आमकां बर रावतो आमचे सवे रावतो आमचे सवे. स्वागत पवित्र ज्ञा स्वागत पवित्र तुका आमचे मदें तुका
शेरी बसल्या जागेर पवित्र तुझी सतत काम करू दी तुझे भोव पळयत कोणी रक्ताची परवा आमी आशिर्वाद करता आसतना डायरेक्ट आमी तुझी रेतेर आमकां आशिर्वाद हाडून दी भलायकी हाडून दी सुटका हाडून दी अभिषेक हाडून दी हालेलुया म्हणून सुद्दां दुसरे दिसाचे नवे तुका समर्पण हांव मागता ह्या भुरग्यांचेर आयिल्ल्यांचेर ही स्वार्थ आयकोवचेर ह्या आमच्या दर भयणीच्या अडोरेशन म्हणजे भयणीचेर आशिर्वाद घाल जेजो आमची ते समाधी बदले जेजो तुझी स्वार्थ प्रकट करचे जाग्यार तू प्रसन्न जावन आसताय तुझी प्रसन्नता ह्या जाग्यार आसा त्या खातीर आमी आर्गां दिता जेजो ह्या संजेच्या वेळार तुझे मोगान तू आमकां बरो टच ब्लेस लॉर्ड touch bless Lord दुनियांत आमच्या काळजाचे दवरया मेरावल्या जाग्यार देव आमच्या संगत आसा. Keep your hands on your heart and pray that God is with us. खंय दोग या एक म्हज्या नांवांत आसा थंय हांव आसा. Where 2 or 3 are gathered in my name, I am there, Jesus has promised. Amen. We are worshiping him. ताका आमी आराधन करते आसा, ताची वखाणी करते आसा, ताची स्तुती आमी करते आसा. तो स्तुतीन जिवन सो देव जावन आसा. सुमेस्पर जानो जनांगानो सर्वेस्पराक वाखाणा सर्वेस्परा स्तुती गीत गायन आनी ताच्या मंदिराक तुमी येया. All nations, all peoples praise God. Come to his place with the thanksgiving and singing. आज आमी सुमया समोर आयल्या. ताणें आमकां रचलां, he has created us. ताणें आमकां राखलां, he has saved us. तो आमकां पोसते आसा. He is taking care of us through Holy Spirit. तर आज आमचे जिवीत समर्पण दिवया. सर्वेस्परा तुजे समोर आमी आयल्या. आमचे ग्राणे, आमचे मागणे, आमचे उणेपण, आमचे अस्कत काय सर्व आमी तुका समर्पण दिता. आज तुवें इतलो पावस आसल्यारय आमकां तुवें हांगा आपोवन हाडलाय. तुवें दिल्ल्या तुवें आपोवण्या खातीर आमी तुका अर्गां दिता. वी थँक यू फॉर युअर कॉल. देवान आपयन शिवाय ताच्या समोर येवंक कोण सकना आणता म्हणटा पवित्र सल्लो. पूण बायबल सांगता म्हजे सरशी येतेल्यांक हांव केदीच पयस करिसो ना. आय विल नेवर लेट डावन दोज हू कम टू मी. त्या खातीर तो सांगता तुमी म्हजे थंय येया, म्हजे थंय तुमी रावा, म्हजे हांव तुमी शिका. हांव बडो आनी कालत्या काळजोसो. तर सुमया थंय आमी येतना आमकां कितेंच अस्कत काय आमची ती पयस करता आसची ना. तो आमकां बळवंत करता कित्याक आमचो देव सकतेवंत देव, व्हरतो देव, आशिर्वादाचो देव, कृपेचो देव आनी आमकां भलायकेन भरचो देव. सांगाता मेळोन आमी मागया. सुमया जेजो ह्या संजेच्या वेळार तुजे समोर आमी आयल्या. आमचेर दया दाखय. तुज्या भोव अमोली कुडी आनी रक्ताचें फेस्त आचरण करूंक आमी तयाराय करचे वखता आमकां आशिर्वादान बरो. सुमया जेजू आमचेर तुजी दया देवोन येवं दी. तुवें आमकां बसयलाय. खंय दोग या तेग म्हज्या नावी जमतात थंय हांव आसा. सुमया जेजू तूं आमचे मदेगांत आसाय. त्या खातीर आमी तुका अर्गां दिता. सुमया जेजू तूं व्हरतो देव जावन आसाय. आमचे खातीर खालतो जालोय, बापाक विधेय जालोय, मरणा पर्यंत विधेय जालोय, तिसऱ्या दिसा पुनर्जीवन जालोय, सरकार सोडलोय, बापाच्या उजव्या कुशीक बसोन
बसोनासाय बसवनास आज आम्ही परब आज आमी परब आचरण करूंक आचरण करूंक तयारी करताना तयारी करताना आमचे ते आजचे आमचे ते आसचे उणेपण उणेपण काडून उडय काडून उडय तुझ्या आत्म्याच्या बळान तुझ्या आत्म्याच्या बळान तू आमकां बरो तू आमकां बरो तुका वाखाणूंक तुका वाखाणूंक अर्गा होगलाप तुका अर्घ होगलाप दिवंक दिवंक आमकां सकत दी आमकां सकत दी कितल्या सक्तेवन जावन कितल्या सक्तेवन आमी जावन आराधन करतावंगी आराधन करतावंगी स्तुती गायतावंगी स्तुती गायतावंगी आमकां आशीर्वाद आमकां आशीर्वाद मेळटले मेळटले. सुमयान जेजू सुमयान जेजू. पविसोल्ल्यांत पयसरल्या तुवें सांगलाय तुवें सांगला हांवच तुमचो देव हांव तुमचो देव म्हजे शिवाय म्हजे शिवाय तुमकां दुसरो देव तुमकां दुसरो देव ना ना सुमयान जेजू सुमयान जेजू. तूंच आमचो सोडवंदार तूंच आमचो सोडवंदार. तूंच आमचो जीव दिणार तूंच आमचो जीव दिणार. तूंच आमचो रचणार तूंच आमचो रचणार. तूंच आमचो पोसणार तूंच आमचो पोसणार. भाग्यवंत त्रिंदादीचे भाग्यवंत त्रिंदादी. हे 7 जाणां हे जावन 7 जाणां ह्या जावन आराधनाक आयिल्ल्या ह्या आराधनाक आमकां आयिल्ल्या हर एकल्यांका आमकां हर एकल्यांका आशिर्वादान बरो आशिर्वादान बरो. अर्गान जेजू अर्गान जेजू. होगलाप जेजू होगलाप जेजू. महिमा जेजू महिमान जेजू. आराधन जेजू आराधन जेजू. वंदन जेजू वंदन जेजू. जय जय जेजू जय जय वखणी जेजू. जेजू वखणी मान जेजू. जेजू मान जेजू. हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया. हालेलुया हालेलुया, दुनिया तुवेर हालेलुया, स्तुती करूया हालेलुया, 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 हालेलुया. हालेलुया, हालेलुया. बाबा सांगता मेळोन एक गायन आमी गावया ಆಮಿ ಗವಿಯ ಸಂಗತ ಮೇಳ ಅನ್ನುದಿನ ನನ್ನ ಕಾಯುವ ದೇವರಿಗೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವು ನನ್ನ ಮನ ಹಾಡಿದೆ ವಂದನೆ ವಂದನೆ ದೇವ ಯೇಸು ದೇವ ವಂದನೆ ರಾಜ ಯೇಸು ರಾಜ ಅನ್ನುದಿನ ನನ್ನ ಕಾಯುವ ದೇವರಿಗೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವು ನನ್ನ ಮನವು ಹಾಡಿದೆ ವಂದನೆ ವಂದನೆ ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ ವಂದನೆ ರಾಜ ಯೇಸು ರಾಜ तळयो भेटून सकट ಅನ್ನದಿನ ನನ್ನ ಕಾಯುವ ದೇವರಿಗೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವು ನನ್ನ ಮನವು ಹಾಡಿದೆ ವಂದನೆ ಅನುದಿನ ನನ್ನ ಕಾಯುವ ದೇವರಿಗೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವು ನನ್ನ ಮನವು ಹಾಡಿದೆ ವಂದನೆ ವಂದನೆ ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ ವಂದನೆ ರಾಜ ಯೇಸು ರಾಜ ವಂದನೆ ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ ವಂದನೆ ರಾಜ ಯೇಸು ರಾಜ ಅನುದಿನ ನನ್ನ ಕಾಯುವ ದೇವರಿಗೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವು ನನ್ನ ಮನವು ಹಾಡಿದೆ ವಂದನೆ ಅನುದಿನ ನನ್ನ ಕಾಯುವ ದೇವರಿಗೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವು ನನ್ನ ಮನವು ಹಾಡಿದೆ ವಂದನೆ ಅನುದಿನವು ಅನ್ನಪಾನ ದೇವನಿ ನೀಡಿರುವೆ ಅನುದಿನವು ಅನ್ನಪಾನ ದೇವನಿ ನೀಡಿರುವೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವು ಉಸಿರಿಗಾಗಿ ಗಾಳಿಯ ನೀಡಿರುವೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವು ಉಸಿರಿಗಾಗಿ ಗಾಳಿಯ ನೀಡಿರುವೆ ಅನುದಿನದ ಪಯಣದಲ್ಲಿ ನೀನೇ ಕಾದಿರುವೆ ಅನುದಿನದ ಪಯಣದಲ್ಲಿ ನೀನೇ ಕಾದಿರುವೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವು ಅರಿವ ನೀಡಿ ನೀನೆ ನಡೆಸಿರುವೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವು ಅರಿವ ನೀಡಿ ನೀನೆ ನಡೆಸಿರುವೆ ವಂದನೆ ದೇವಾ ಅದು ಬರು. ಯೇಸು ದೇವಾ ವಂದನೆ ರಾಜ ವಂದನೆ ರಾಜ ಯೇಸು ರಾಜ ಯೇಸು ರಾಜ ವಂದನೆ ದೇವಾ ವಂದನೆ ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ ವಂದನೆ ರಾಜ ವಂದನೆ ರಾಜ ಯೇಸು ರಾಜ ಅನುದಿನ ನನ್ನ ಅನುದಿನ ನನ್ನ ಕಾಯುವ ದೇವರಿಗೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವು ನನ್ನ ಮನವು ಹಾಡಿದೆ ವಂದನೆ ಅನುದಿನ ನನ್ನ
ಕಾಯುವ ದೇವರಿಗೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವು ನನ್ನ ಮನವು ಹಾಡಿದೆ ವಂದನೆ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. ಅನುದಿನ ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಯುವ ದೇವರೇ ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ಡ್ಯಾಡಿ. ಅನುದಿನವು ನಿದ್ರೆಯನ್ನು ಕಾಯುವವರೇ, ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವು ಶಕ್ತಿ ನೀಡುವವನೇ, ಅನುದಿನವ ಜೀವ ನೀಡಿ ಪ್ರೇಮವ ತೋರಿರುವವನೇ, ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವು ಪಾಪದಿಂದ ಕಾಯುವ ದೇವನೇ, ನಿಮಗೆ ಸ್ತೋತ್ರ ವಂದನೆ ಸ್ತುತಿ ಸ್ತೋತ್ರಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇವೆ. ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟುತ್ತಾ ಅನುದಿನವು ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲೂ ದೇವನಿ ಕಾದಿರುವೆ, ಅನುದಿನವು ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲೂ ದೇವನಿ ಕಾದಿರುವೆ, ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವು ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿ ನನ್ನ ಬೆಳೆಸಿರುವೆ, ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವು ಶಕ್ತಿ ನೀಡಿ ನನ್ನ ಬೆಳೆಸಿರುವೆ, ಅನುದಿನವು ಜೀವ ನೀಡಿ ಪ್ರೇಮವ ತೋರಿರುವೆ, ಅನುದಿನವು ಜೀವ ನೀಡಿ ಪ್ರೇಮವ ತೋರಿರುವೆ, ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವು ಪಾಪದಿಂದ ನೀನೇ ಕಾದಿರುವೆ, ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವು ಪಾಪದಿಂದ ನೀನೇ ಕಾದಿರುವೆ. ವಂದನೆ ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ, ವಂದನೆ ರಾಜ ಯೇಸು ರಾಜ, ವಂದನೆ ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ, ವಂದನೆ ರಾಜ ಯೇಸು ರಾಜ. ಅನುದಿನ ನನ್ನ ಕಾಯುವ ದೇವರಿಗೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವು ನನ್ನ ಮನವು ಹಾಡಿದೆ ವಂದನೆ. ಅನುದಿನ ನನ್ನ ಕಾಯುವ ದೇವರಿಗೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವು ನನ್ನ ಮನವು ಹಾಡಿದೆ ವಂದನೆ. ಅನುದಿನ ನನ್ನ ಕಾಯುವ ದೇವರಿಗೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವು ನನ್ನ ಮನವು ಹಾಡಿದೆ ವಂದನೆ. ಅನುದಿನ ನನ್ನ ಕಾಯುವ ದೇವರಿಗೆ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವು ನನ್ನ ಮನವು ಹಾಡಿದೆ ವಂದನೆ. ವಂದನೆ ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ, ವಂದನೆ ರಾಜ ಯೇಸು ರಾಜ, ವಂದನೆ ದೇವಾ ಯೇಸು ದೇವಾ, ವಂದನೆ ರಾಜ ಯೇಸು ರಾಜ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯ 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯ. दुनियेत आमच्या काळजाच्या दवरया. बोळदी देवा, देण्यान भोर देवा, आज आमकां सुम्या देवा तुजी सकत दी, तुजी सुवार्थ आयकोंक आमची कोड मोत अस्कत, पूण तूं आमकां बोळ दिताय. तुज्या बोळान आमकां बोर, तुज्या सक्तेन आमकां बोर, तुज्या बोळान आमी सदांकाल जियोंक साद आसा. येवकारीस जावन आसा तुजें बोळ, देवाचें उतर जावन आसा तुजें बोळ, तुजें नांव जावन आसा तुजें बोळ, तुंस जावन आसा इसोम्या आमचें बोळ. तुज्या बोळान आमकां बोर जेजू. बळदी देवा देण्यान बर देवा, मोच्या जेजू देवा तुस पुरो देवा. बळदी देवा देण्यान बर देवा, मोच्या जेजू देवा तुस पुरो देवा. बळदी देवा देण्यान बर देवा,
धरून सलय तुझे खातीरची येवच्या अखेर पर्यंत तुझी सेवा करून तुझे पासत जीव दिवच्या अखेर पर्यंत तुझी सेवा करून तुझे पासत जीव दिवच्या बळदी देवा देणियान बर देवा म्हज्या जेजू देवा तुस्पोरो देवा बळदी देवा देणियान बर देवा म्हज्या जेजू देवा तुस्पोरो देवा सर्वेश्वराधन्य देवा आणि कोटी वड्या ताळ्या नमान मरिये कृपेन बरोले सुमी तुझे संगाता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैवीं फळ तुझ्या कुशीचें जेजो बगन मरिये देवाचमे आम पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बरोले सुमी तुझे संगाता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैवीं फळ तुझ्या कुशीचें जेजो बगन मरिये देवाचमे आम पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरिये कृपेन बरोले सुमी तुझे संगाता स्त्रियां भितर तू सदैव आणि सदैवीं फळ तुझ्या कुशीचें जेजो बगन मरिये देवाचमे आम पापियां खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक जशे आदी तशे आता आणि सदां सर्वदा आमेन. प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. ताळयो पेटून आमी देवाक अर्घां दिवया. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. उबे रावन आसलेली सकट तुमी मुकल्या चेअरार थोवन बसोंक आसा वेग्गी. जेजू कोण लग्गी मोगाची आसात मुखार या वेग्गी. तुमी फाटीं आसलेली मुकलीं चेअरां खाली आसल्यार मुखार येवन बसा वेग्गी. भायर कोण आसात दया करून तांकां वोवन भितर हाडा. प्रेज द लॉर्ड. कोण भायर बसून आसा दया करून इगर्जे भितर जागो हा छापला भितर जागो आसा दया करून भावानो भयण्यानो कोण भायर आसात मुखार हांगा या मुकल्या बंकार बसा मुकल्या चेअरार या मुखार या लज नाका जेजूक लागीं येवंक बेग्गी. आनी ह्या सायडीन आसची तुमची चेअरां नातल्या हांव पुरो खाली चेअरां काडटा मुखार या. कित्याक जण येता मागीर तांणी फाटीं बसचें नाका मुखार येवन बसा मुखार येवन बसा वेगी वेगी. सांगचें म्हजें काम हांव येना पाद्र्या बामणार एक दीस देव आपोवन हाडटा मुखार. प्रेज द लॉर्ड. तें देवाक गोत आसा कशें आपोवन हाडिचें म्हूण. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. थोड्यांक जागे सोडूंक मन आसना थोड्यांक आस्त सोडूंक मन आसना. जेजून म्हळें सगळें सोडून म्हजो फाटलाव कर म्हणून न्ही गी. प्रेज द लॉर्ड. असो सुवांजेल जेजून म्हाका दिला सगळें विकून म्हजो फाटलाव कर म्हणून. प्रेज द लॉर्ड. ओके बायबल हाडला जाल्यार उक्तो करा. बायबल हाडला जाल्यार उक्तो करा. मातेवा सोवांचेल 19వ 19 मॅथ्यू चॅप्टर 19 वर्स 16 to 30 26. ओके हांव वाचता. मॅथ्यू चॅप्टर दोज इंग्लीश बायबल कॅन ओपन मॅथ्यू चॅप्टर 19 वर्स 16 to 26. कोंकणी आसलेले आनी मातेव 19:16-20 प्रेज द लॉर्ड. बायबल हाड लागीं ना. प्रेज द लॉर्ड. तशें म्हणटाना एकलो जेजू सरशी येवन अशें सवाल करी लागलो, मिस्त्री सस्नीक जिवीत जोडूंक हांवें कितें करी जाय. जेजून ताका जाप दिवन म्हळें,
बरें कितें म्हणून म्हजे लागीं कित्याक विचारताय बरो म्हणलो एकलोच देव म्हूण जिवितांत रिगूंक तुका खुशी आसा जाल्यार उपादेश पाळ. पूण जिवितांत रिगूंक तुका खुशी आसा जाल्यार उपादेश पाळ. ताणें विचारलें खंयचें तें. ताका जेजून सांगलें जिवेशी मारिनाका, प्रद्वार करिनाका, सोरिनाका, फोटो साक्ष सांगिनाका, तुज्या आवय बापायक मान दी आनी तुजो करताय तसो तुज्या पेल्या सोयी मोग कर. तो तरणाटो म्हणलो हे सर उपादेश हांव पाळन आयलां आनीकी सडीत कितें हांवें करी जाय. हे सर उपादेश हांव पाळन आयलां आनीकी सडीत कितें हांवें करी जाय. जेजून ताका जाप दिली संपूर्ण जावंक तुका खुशी आसा जाल्यार. जेजून ताका जाप दिली संपूर्ण जावंक तुका खुशी आसा जाल्यार वच आनी तुजें आसा तें वीख आनी मेळ्ळलो दुडू दुर्बळ्यांक वांटून दी. सर्गार तुका दिर्वें आसतलें. उपरांत ये आनी म्हजो पाटलाव कर. हें आयकून तो तरणाटो कंतिश्ट जावन फाटीं गेलो कित्याक यथेश्ट आस्त बोदीक ताका आसली. तो व्हड जेजू आपल्या शिसां लागीं म्हणलो सतस हांव तुमकां सांगतां ग्रेस्त मनशाक सर्गींच्या राज्यांत रिगूंक कठीण कश्ट मारतले. परत्यान हांव सांगतां एक करें तरी सुयेच्या बिरड्यांतल्यान पाशार जायत पूण ग्रेस्त मनीस सर्गींच्या राज्यांत तितल्या ससाऱ्यान रिगसो ना. इतलें आयकून ताचे शीस तटक जाले आनी म्हणाले तशें जाल्यार बाचाव जावचें कोणें. जेजू तांचेर आपली दिश्ट लावन म्हणलो मनशाक तें असाध्य वय पूण देवाक सर्व संगती साध्य. मनशाक तें असाध्य वय पूण देवाक सर्व संगती साध्य. आमच्या समेन जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें वाकणी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या बाबा भयणीनो आज हांगा 3 दिसांची तयाराई आमी करून आसा. तयाराई खंयच्या परबेक जेजूच्या भोव पवित्र आमोली कुड्यो आनी रक्ताचें परब कॉर्पस क्रिस्ती द मोस्ट प्रेशियस बॉडी अँड ब्लड ऑफ क्रायस्ट. ही तयारी करूंक आमी हांगा नवेन करते आसा या रेतेर करते आसा आनी परवा 19 तारीखेर हांगा धाबाज्याची परब आमी करते आसा. आनी आमकां कळीत आसा हें घर हांगा निरंतर आराधनाच्यो भयण्यो हांगा आसात. निरंतर आराधना 24 वरां निरंतर आराधन ती करतात. पळया आज जेजून त्या मनशाक दिल्लें सवाल त्या तरणाट्यान स्विकार करूंक ना ह्या सिस्टरांनी स्विकार केला. प्रेज द लॉर्ड. आस्त बदीक हरियेक तांणी सांडून आज ह्या भितर रिगल्या उपरांत ती भायर वचना. 24/7 365 days तांचें जिवीत निरंतर आराधनाक जेजूक तांणी भेटोवन दिलां.
आमकां घरा एक अर्दो घंटो मागणें करूंक कितले आठे वेठे जातात आमकां कोत्ता आसा आनी एक वर आराधनाक म्हणे बसल्यार सायबा कितल्यो जांबो येतात आमकां कळीत आसा. आतां कोण काणी गेल्यार न्हीद कशी येता आमकां कोत्ता आसा. तर दीस आनी रात पळय जेजूचे सवाल तुका संपूर्ण जावंक खुशी आसा जाल्यार हें एक पंत आव्हाना, एक चॅलेंज. संपूर्ण जावं खुशी आसा जाल्यार वोस आनी तुजें आसा तें वीक आनी मेळ्ळलो दुडू दुर्बळ्यांक वांटून दी, सरकार तुका दिर्वे आसतले. म्हळ्यार संपूर्ण जावची वाट आसा, ती वाट जावन आसा संपूर्ण तरान आमी देवाक दिवचें. 100% टोटल सरेंडर, मोरये बरी टोटल कमिटमेंट, संपूर्ण समर्पण, प्रोफाउंड ओबिडियन्स. त्या विधेयपणांत आमी संपूर्ण आमकांच देवाक दिता. हांव ट्रस्ट इन द वर्ड ऑफ गॉड, देवाच्या उतराचेर अखंड भरोसो दवरता. हांव म्हणजे जेजू कुस्सो आमी आमच्या जिवितांत पयलो जागो दिवंक वेता. हांव संपूर्ण तरान खंयच्याक आमी लाभदोन आसना. हांव लाभदोन आसना. हांव आमी केवळ लाभदोन आसा सोम्याक मात्र. अजांग ह्यो भयण्यो निरंतर आराधनांत ती लाभदोन आसा जेजूक मात्र. हें एक विशेश आपोवणें म्हण येता. सगळ्यांक लाभना तें आपोवणें विशेष, पूण लाभोंक साद आसा की आसा. तुका मोन आसल्यार आसा, तुका मोन ना जाल्यार देव नाकाक दोरी घालून व्हड हाडलें ना कोणाकी. प्रेज द लॉर्ड. गॉड नेवर फोर्स ऑर एनफोर्स एनीथिंग ऑन एनीबडी. ही इनवायट्स एवरीबडी विथ दीस ग्रेस लव. तो आमकां कृपा दिता, तेज्या कृपेन तो आकारशाण करता. त्या खातीर आमी ताजो पाटलावदारी, ताज्या पाटलावदारी जावंक साद आसा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. आमच्या मतीन ती आसूंक पुरो एक सवाल. आनीक सडीत आमी कितें करयेत न्ही? वॉट मोर कॅन वी डू? आमी हांगा मागणें आसतना हांगा येता, कार्मेलगुड्यार मागणें आसतना थंय येता, सांतांतोनीच्या आश्र्याक येता, आनीकय पुऱ्या कोडयाळान मागण्याक कांय भर घडना, तितली मागणी आसात. व्हडल्या व्हडल्या प्रवाचाक हांगा येतात जाल्यारय आमकां समाधान म्हणलें येना. आनीकय कितें मेळत गे म्हणून. पण आमचें कितें जिवीत जालां गे म्हळ्यार आमी रिले धांवता पळय रनिंग रेसांत धांवते आसा. आमी आनीकी आमचे खांबे ह्या आमचो भावार्थ गुंडायन मोरये बरी त्या योकारिस्ती क्रिस्ताचेर घालागी, उतराचेर घालागी, जेजूचेर घालागी ना म्हणलें आमी आज परिक्षा करी जाय. नाजाल्यार आमी खंय कितें रेवंत आसता, गोंत आसता. थोडे फावटी ही घरा मूस येतात पळय ते गोंत आसता, गुयी करना. नाजाल्यार राती जळाव रे पळय गोंत आसता. तशी आमची स्पिरिच्युअलिटी, आत्मिकात आमची गोंयची स्पिरिच्युअलिटी. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. मग अशें भाव भयणीनो, हांवें कितें करीत जाय? पण आज आमी एक सवाल, आज ही फाल्यां हांव सवालांत घालता तुमकां. प्रेज द लॉर्ड. आमी आनी कितें करीत जाय? हांगा हे 2 दिसांची मागणे विधी आहा, आमी हांगा मागण्याची रतीर चलोवन व्हरता. आमी कितें करीत जाय? कितें करीत जाय की म्हळ्यार हांव चिंता आमी आमच्या जिवितांत आनीकी बोळ जोडी जाय. आमी बळवंत जाय. आमी अस्कत मनशां, आमची अस्कत कांय दीस येता ती थोडे फावटी कितें जाता, थोडे फावटी आमकां संपूर्ण काळजान आमी देवा मुखार बसता, मिसाच्या बलिदानाक येता, आराधनाक बसता. थोडे फावटी हांवें सांगल्या बरी मुसा बरी मोत गोंत आसता, खंय येता कळना. एक फावटी पावस येता पळय तशें हांवर येता आमचो भावार्थाचो, आनी एक फावटी सुखीदाड येता भावार्थांत. पूण ती निरंतर प्रक्रिया मागणें जिवीत. प्रेज द लॉर्ड. थोडी आसा, थोडी हाय येतात, मागीर डम्मा पडटात, मागीर खंय गेल्यात गोतुनात. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया. पळय आज ती निरंतर प्रक्रिया, आमचो भावार्थ निरंतर आमी दवरून घेवंक आसा. आमी थंय न्हू कितें म्हणटात पळय, पयसो सोंग साधना. सुमार जाण गेल्यात. पयलें बारी हुम्मस कितें म्हणटात, त्या उमेदीन ती येतात, उमेदीन कम विथ लॉट ऑफ एन्थुजियाझम. मागीर काम जाली, पटाकी एक फावटी फुटली पळय, मागीर टुस्स गेली. थोडे पुट्टो पटाके आसतात. प्रेज द लॉर्ड. थोडे बरे आसतात, पोद्दल दुर्स म्हणटात तें, वयर बारी येता, मागीर गेले. तशें जावं आमचो भावार्थ तसो जावंक नजो. त्या खातीर सडीत हांवें कितें करी जाय. आनी एक सवाल,
जेजू सांगता पेद्रू विचारता ताका तर बादशाह जावचें कोणें बादशाह जावंक साद आसा सर्गीच्या राज्यांत रिगोवंक कोणाक साद आसा तर बादशावी जोडूंक कोणाक साद आसा एक सवाल हांवें कितें करीसय सर्ती कितें करीसय आनी एक सवाल सर्गीच्या राज्यांत कोणाक रिगोवंक साद आसा मग शोभो बिडून आमकां सकाळांक आशा आसा सर्गाक वचोंक आसा गी कितल्या जाणांक आसा पळय हात वयर गेल्या हें बारी स्लो जालें इतल्या स्लो गेल्यार सर्ग मेळना आशा नाय तुमकां पळय कितल्या जाणांक आशा आसा म्हाका आशा आसा आनी की थोड्यांक आशा ना आमी निस्तेज जाल्या कोणाक सर्गाक वचोंक आशा आसा हात वयर उबारा जेजू पळयता ते फाटल्यान जेजू नाय व्हेरी गूड आनी चड आशा आसा दोनी हात वयर उबारा आनी की चड आशा ताळयो पेटोवन देवाक अर्घान या प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आमकां हर एकल्यांक आशा आसा हर एकल्यांक आशा आसा काल्याक तुमी हांगा इतलो पावस आयले रे धांवन आयल्यात आनी थोडी म्हणूंक पुरो लाईव्ह घरांत मेळटा न्ही घरांत बसून पळया म्हणून प्रेज द लॉर्ड वटना हस्कत पिडेस्तांक आसल्यांक पाप तांकां गरजे पडटले घरा प्रेज द लॉर्ड पूण आमी आयल्या आमकां देवा लागीं येवंक तितलें सुलाभ ना प्रेज द लॉर्ड देवाचें तें आपोवणें ह्या संजेर तुमी घरांतून भायर पडचें आसा पळय तें एक आपोवणें तें कुरपा तितली सुलाभ ना मेळोंक तुमकां मेळ्ळ्या तुमी देवाक अर्घां दिया थाळयो भेटून देवाक अर्घां दिया प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया मग शोभो भयणीनो तर आमी खंय कोणाक लाभ दोन रावसय आनीक सडीत हांवें कितें करीसय तर बादशाह जावंक कोणाक तशें जाल्यार बादशाह जावचें कोणें प्रेज द लॉर्ड आमी बादशावेच्या वाटेर आसा सांगा पळय बादशावेच्या वाटेर आसा त्या खातीर आमकां ही नवें ना त्या खातीर आमकां ही मागणी आमी बादशावेच्या वाटेर आसा देवान आमकां दिल्या ती बादशावी ती वाट जेजू जावन आसा त्या खातीर बादशावेच्या वाटेर जेजूची शिकोवणू आनी जेजून दिल्ली ती वाट दाखयली ती वाट आनी त्या वाटेन आमी समकत प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आमी बादशावेच्या वाटेर आसा तर हांवें कितें करीसय हांव तुमच्या मुखार एक दोन घडीत दवरूंक आशेता थोड्या वर्सां आदी सुमार 10 वर्सां आदी घडिल्ल्या घडीत एका दियेसीसेंत आमी रेतेर दिवंक गेल्ले थंय नोवेन आसलें फेस्त आसलें इगर्जेचें त्या फेस्ताक 3 दिसांची तयारी संजेची 5 तावन 8 पर्यंत आनी दिसाक इस्कॉलांत हांव रेतेर दितलो 9 तावन 1 पर्यंत म्हाका इस्कॉलांत आसलें दनपारा इल्लो गॅप मेळटलो कोण लोक मेळोंक येतलो दुसरे दीस पयल्या दीस रेतेर जाल्यार दुसऱ्या दीस त्या राती संजेर एक भयण म्हजे लागीं आयली आनी म्हणाली फादर म्हजो पूत तो हांतुळणार आसा आनी तुमी येजय आनी ताच्या खातीर मागजय हांवें म्हळें जायत पूण कितले पयस मस्त पयस आसा हांवें म्हळें म्हाका दनपार म्हजो रेतेर जाता मागीर सांजेचे रेतेरी तयारी करी जाय परतून म्हाका थंय येवंकूच सुमार वेळ जाता ताका तूं हाडणे जायत म्हणा लागली ती व्हेकल करन दनपारां 3 वरांक त्या पाद्राबाच्या घरा हाडून आयली हांव आसल्या थंय दोगांय आयलीं आनी ताका थोड्यांनी मजत केली भितर येवंक आतांत एक ताणें स्टीक घेतला स्ट्रेचर म्हणटा आमी आतांत दवरचें काण घेवन भितर आयलो आनी ती आवय ताजे सांगाता आसा येवन कदेलार बसलो ताजो एक सायड ताका एफेक्ट जाला पांय दूख आसा मे बी ताका कितें जालां म्हूण म्हाका तो कळोवना पूण अवघड घडला म्हूण म्हाका कळ्ळें पळयतना ताच्या उपरांत आवय म्हणा लागले म्हाका फादर हो म्हजो पूत 2 वर्सां आदीं व्हडल्या अवघडाक तो वळख जालो फादर हांवें चर्के लागीं विचारलें कालें जाल्यार रे पुता तो म्हणूंक लागलो हांव हांगा शिकतलो ह्या गांवांत आनी 10वी जाली म्हजी PUC जाली म्हजी म्हजो बापूय देवादीन जाल्लो आवयन म्हाका पोसलें ल्हान आसतना हांव आनी आवय मस्त मागण्याची आवय व्हडली शिकप ना तिका पूण मस्त मागणें करताली तेर्स करताली मिसाक येताली आराधना मुखार रडटाली वचून जेजू कडेन मागताली आनी हर एक दीस तिचें मागण्याचें जिवीत जावन आसलें आनी हांवें सेकंड PUC जाल्या उपरांत चिंतलें म्हज्या आवयक हांव मजत करूंक म्हणून हांव वावराक येता म्हूण चिंतून तो
लागशिल्ल्या तेच्यान ताका लागशिल्लो गांव गोवा थंय वावराक गेलो 6 म्हयने ताणें बरें काम केलें बरें काम करून पयशे धाडटलो आवयक 6 म्हयन्या उपरांत हाजो पत्तो सुना आवय कितले फोन केले रे हो फोन काडना ताका मोन आसतना उलयता बिजी म्हणटा सुमार 6 म्हयने पर्यंत आवय मस्त दुकान आसली आनी एक दीस तिका खबर मेळटा पुताक अवघड घडलां म्हूण आनी हाणें म्हाका म्हळें कितें जालें तो आड वाटेक वचोंक धरलें म्हळ्यार ताजो भावार्थ ताणें दवरून घेवंक ना ताका इश्ट मेळ्ळे ते सक्कड पियोवण्याक वळख सरले आनी दुसरे सक्कड मादक द्रव्यां घेवन म्हाका उणें केलें अर्दो दीस येतलो थोडे फावटी निभा सांगतलो पयशे जायचे काम करतलो पूण सांजेर राती आमचें पिशेपण सुरू जालें वचून बसचें पियोवचें वेळ पाड करचो आनी नाका जाल्यार संगतीन करचोचो अशें करतालें सुमार म्हयने आनी पियेले उपरांत आनी चिंतलें एक दीस हे बायकार हे व्हिलिंग करचें तुमकां कोत्ता पळयलां तुमी तें मुकलें एक्सिलेटर रोखून एका व्हिलारेचें हें आतां हे पिशेपण सायकलार येतात थोडे थोडे बायकार करतात एके दाळे रस्त्यार व्हिलिंग करचें आनी एक दीस कितें जालें म्हळ्यार व्हिलिंग करतना आमचे बायक अवघडाक वळख जालें आनी सोडटलो व्यक्ती आहा पळय तो स्पॉट डेथ थंयत मेलो ताज्या फाटल्यान वो बसून आसलो आनी वो सकयल पडलो हाज्या मांड्याक मार जालो हाका व्हरून एडमीट केलो डॉक्टरांनी म्हळें तो वांचना म्हणून तो सांगता 6 म्हयने उपरांत हांव दोळे उक्ते करतना म्हज्या बगलेंत बसून आतांत कोण काण घेवन दोळ्यान दुखां गळोवन रडोवन मागणें करता म्हजी आवय आज ताजी इश्ट नान थंय ताका तांच्या मेळयेंत मेळयिल्ले आनी मादक द्रव्यांगी कितें घेवंक सांगलें कोणी नात हांतुळणार तो पडोन आसा मोड्या बरें तो पडोन आसा आनी थंय आवय मात्र आसा आनी डॉक्टरांनी सांगलें तिका तो वांचना म्हणून पूण ह्या आवयचें मागणें तिच्या हातान कोंत सुकल्या म्हणना आनी पावट मेळटाना ती थंय लग्गी आसले इगर्जेक येताली साक्रामेंता मुखार वचून रडटाली मागताली पुता खातीर आनी सुमार 1 वर्सा उपरांत तो इल्लो उठोवन सोलोंक लागलो डॉक्टरांनी असाध्य म्हणलें पळया देवाक साद भावार्थाक साद मागण्याक साद आनी तिचें तें आराधन जेजूचो मोग तिचे तें आसलो साद 1.5 वर्सां उपरांत सोकास उठोवन सोलोंक लागलो तें बेत घेवन हातूंत ताजे उपरांत आतां 2 वर्सां जालीं ताका डिस्चार्ज करून घरा हाडला तो इम्प्रूव जाते आसा ताची उडासाची सकत आतां सादारण 95% पुरो फाटीं आयल्या सोमा जेवता करता आनी इल्लें ताका रेस्ट जायचें सारकें जायचें ताका हांवें विचारलें पळय आज तुजें जिवीत अशें जावंक कारण देवगी ना मम्मीगी ना तुजी करी मस्त पळय म्हाका भाव भयणीनो आज मनीस ताच्या ह्या अस्कतकाया वरवीं तो वळवळटा कळवळटा आज कळीत आसा ताका सत तें जेजू कोण म्हूण कळीत आसा देवाची उतरी ताका कळीत आसा रियेक आसा पूण कोवळा म्हणल्यान म्हणटात पळय थोड्या फावटी माशलेवर कोवळां आसतात पळय थोड्यांच्या दोळ्यांक कोवळां म्हणटात थोड्यांच्या भावार्थान कोवळां म्हणटात थोड्यांच्या मागण्यांत ती कोवळां म्हणटात ताका म्हणटात ताजी कात दाट जाल्या रेड्या बरी जाल्या म्हणटात न्ही गे थोड्या फावटी उलयतना कांय ना घरा मागणें करतना मागण्याक येनात मिसाक वचनात उरले सगळे एक्टिविटीक येतात ते म्हळ्यार कितें जालां दड्ड जाला मोन बायबल आमकां सांगता तुमची मोन दड्ड करनाकात म्हळ्यार ते मास्सा आनी मारिबांतांनी तें कठीण केल्ले बरी तुमी करूंक वचनाकात म्हाका शुभाव भयणी आसा बार जाणांचे प्रॉब्लेम हे मोन तांणी कितें केलां देवा तावन पयस केलां आनी त्या खातीर आज कितें जालां तो दुसऱ्याक लाभ रावला आज आमकां थंय तो सोडून येवंक जायना खंयच्याक आमी लाभ दोन रावले कसो हो ग्रेस्त युवक तो लाभ दोन रावलो ताजे कडेन आस्त पास्त सकड आसली उपदेश तो पाळटालो देवाचो मोगी तो करतलो ना म्हणना तो कांय वायट युवक न्ही तो पूण जेजू कडेन ताणें विचारलें आनी सर्ती कितें गरज जायी हेंसगी आजून सर्ती करूंक जाता की जाता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया पण हाका म्हणटात ही त्याग सेवा हांवें पळयलां
थोडी कुटुंब आसूं न्ही विशेष सेवा करतात सो वेळ दुबळ्या धाकट्यां खातीर दितात, अनाथां खातीर दितात, समाजांत दितात, जावं पुरो फिरगजीच्या कुटुंबांत आसल्या मिसावां खातीर ती दितात. साद आसा. थोडी तांचें काम जालें, तांचें मागणें जालें, तांच्या घरा भितर जालें, तांची भुरगीं म्हळ्यार जालें तितलेंच. आनी कितें करूं साद आसा गी. म्हाका अशें भाव भयणी पंत आव्हान आसा आमकां. आनी तो चर्को म्हाका सांगूंक लागलो, फादर हांव मोरता मुसोर म्हज्या आवयक हांव पळयतां, मोरता मुसोर हांव तिका पळयतां आनी हांव कितेंय जावं दी हांव तिका सोडून घालिना. म्हाका अशें भाव भयणीनो परिवर्तन थोडे फावटी अवघडाद्वारी येता. मस्त अवघड आमकां परिवर्तनाक आपोवणें दितात. आमकां कळीत नासतना अवघडां घडते आसात. परच्या पोर एक विमानाचें अवघड घडलें, घडोवन नजो आसलें, कोणाच्या हातान ना, घडलें. कितलींशीं जाणां कितलींशीं स्वप्नां घेवन उबरलीं, पूण स्वप्नां सकट उज्यांत उलपोवन गेलीं. आज कितलींशीं जाणां थंयसरच्या झगड्यान युक्रेन रशिया जावंक पुरो, आमच्या मणिपुरांत जावंक पुरो, थंय इराण इराका इस्रायला मदें आनी ते येमेन हावतीस, हेजबुल्ला, लेबनान आनी अमेरिका तांचे मदें थंय आतां कितें घडटा तुमी सकट न्यूजार पळयतात. मनीस आज कर्ग हाडणे येता आसा. सर्ग ताका नाका, कर्ग ताका जाय. आनी ह्या कर्गांत कोण उरता कोण उरना निमाणें. त्या खातीर मग भाव भयणी जेसून आमकां जागयलां पयलेंच हें सकट घडतलें. तुमी कांगाल जायनाकात, तुमी मागा. त्या देखून हांव चिंता ही परब आमकां आनीक लक्षिली जाय जेजूची भोव पवित्र कूड आनी रगत. कित्याक हें आमकां सस्नीक जिविताचें खाण. हांवें सस्नीक जिवीत जोडी जाय जाल्यार हें खाण जेजूचो मोग म्हज्या काळजांत गुंडायन आसा जाय, गुंडायन रोंब जाय. रोमना जाल्यार आमच्या जिवितांत आमी आशिर्वादांनी जिवंक साधना. त्या खातीर कोणें बाचाव जावचें. आमची बाचावी आमच्या हातांत ती आसा, सोम्यान दिला आमकां. ताणें बाचावी आमकां दिल्या, ती जोडूंक आज आमचे थोडे प्रयत्न ताच्या कृपेद्वारे आमी करूंक आसा. ताची कृपा तो आमकां दिता, ताचो मोग आमकां तो दिता, ताचो पवित्रत्व तो आमकां दिता, आमकां हर एका रितीन तो मजत दिता. तेय मजत आमकां ताणें दिल्या. त्या खातीर आज मजत खंयची. आज ही भयण्यो ही मजत कितें म्हळ्यार आराधना मुखार बसून आराधन करतात, मागतात. हांवेंच पळयलें गेले त्या 26 वर्सांनी स्वार्थ प्रगट करतना देवान कर छ जापा, येवकरिस्त मुखार जावन छ जापा. कित्याक जेजू ती करता. आमी कितें करी जाय, आमी ताचे थंय राव जाय. त्या खातीर जेजू म्हणटा तुमी म्हजे थंय रावा आनी हांव तुमचे थंय रावतलो. आज गरजेचें कितें म्हळ्यार सवाल आमी विचारी जाय, आमी जेजू थंय रावन आसांगी. आमी जेजू थंय रावन आसांगी. जेजू आमचे थंय रावन आसा. कसो रावन आसा? ताच्या उतरां मोरिफात रावन आसा. म्हजें उतर तुमकां सरू शिकयता. त्या खातीर जेजू ताच्या उतरां मोरिफात आसा. जेजू येवकरिस्त मोरिफात आसा. प्रेज द लॉर्ड. आमी चिंतूं बरो आयतार एक मिसाक गेले म्हणजे मुगदलें संपदलें ना. आमी येवकरिस्त मुखार वशी येता, थोडो वेळ दिवं येता. म्हाका अवकाश आसात. हांवें आसल्या गांवांत थोडो वेळ ताचे मुखार बसूंक हांगा आराधनाचीं केंद्रां आसात, मंदिरां आसात. कित्याक हें सगळें म्हणजे 26 वरान हांवें 15 मिनटां ताचे मुखार वचोंक जायना गे म्हाका, सरेंडर करूंक जायना गे म्हाका. पर आमची हांगा लोगोस रिट्रीट सेंटरांत लायकांची रेतेर आसली आनी थंय रायकाच्या रिट्रीटा पयलीं आमच्या सिस्टरांची रेतेर आसली. ताच्या उपरांत ह्या वर्सा जुबले वर्स जाल्ल्यान आमी कर्नाटका रिजनल सर्वीस ऑफ कम्युनियनान 3 रेत्यो आसा केल्ल्यो. आनी त्या रेतेरींत एका रेतेरींत पाद्र्याक म्हणूंक लागलो आमच्या याजकांकी रिलिजियसांकी, फादर जोस, पळय तुमकां मागण्या व्हडली व्हडली येना जाल्यारय तुमकां हें मागणें येता, जेजूच्या आमोलीक त्या दैवीक काकुळतीचो तेर जाता, तें सांगते रावा तोंडान तुमी, तें सांगते रावा. कित्याक म्हळ्यार ही काकुळत त्या आमच्या पावस्तिनाद्वारी त्या सिस्टराद्वारी देवान आमकां दाखयल्या. आनी ती काकुळत आमी केदाळे एक्टिवेट करते आसा जाय. जेजूच्या कठीण कश्टांच्या भाश्यावा मोरिफात आमची आनी सगळ्या संवसाराची काकुळत कर. पण तुमी सगळ्या संवसाराची काकुळत जावं पुरो एक व्यक्तीचें नांव सांगलां, काकुळत कर. पयण करतना, उठ्ठना, बसतना हेंच द्विती नियम आमकां सांगता. तुज्या भुरग्या बाळांक शिकय. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. एक घडीभर आमच्या काळजाचेर आमी हात दवरया, नीट आमी बसया.
आमच्या जिवितांत ती सबार पोवटी आमी चिंतलां आमी देवा सांगात आसांव म्हणून, पूण आमी वाट चुकल्या. वाट चुकलेल्यांक वाट दाखोवच्याक बापान जेजूक धाडलो. जेजून पवित्रात्म्याक दिल्लो आनी आमची वाट जावन आसा जेजू. ताचें उतर ताणें घडलोलो युकारिस्त, ती आमकां खरी वाट दाखयता. अंश वाट, अंश जिवीत, अंश सत म्हूण जेजून सांगलां. तर आज तो तरणाटो ताच्या जिवितांत वाट चुकलो, पूण ताच्या जिवितांत एक अवघड घडलें. तें अवघड ताच्या आवयचें मागणें ताका देवा तेवशीन परतोवंक एक अवकाश देवान दिलो. देव म्हाकाय तुका एक अवकाश दिता, आमी सवकास करूंक नजो. एक अवकाश हर एक पटी मेळना, एकच घडी आमकां मेळोंक पुरो. फाल्यांची घडी आमकां आसा गी ना तें कोणाकय कळीत ना. ह्या दिसांनी जावची अवघडां पळयल्यार जावंक पुरो तडपटी, काळजागात पळयल्यार एक नमणेचें भियेचें वातावरण. पूण जर आमी जेजू सांगात आसां, जर तो आमच्या जिविताचो येजमान जावन आसा, तो आमकां चलयता. आमचें थंय उणेंपण आसा. तें उणेंपण कसलें उणेंपण, खंयचें उणेंपण तें आमकां कळीत आसा. आमी खंयच्या विशयांक वस्तूंक लब्धोन आसा तेंय आमकां कळीत आसा. आमकां कळीत ना म्हूण न्ही. थोडे फावटी हांवें सांगलें आमच्या दोळ्यांक ह्या भावार्थान कोवळां मांडल्यांत. आज आमी आमचें काळीज अंतस्करण पळय जाय. जावं पुरो आमी उपदेश पाळून येता त्या तरणाट्या बरी. तो तरणाट्या जेजून पयले तिनी उपदेश विसरूंकूच ना. कित्याक म्हळ्यार जेजू कळीत आसलें तो एकलो खरो जो देव तरणाटो, देवासमोर करतलो, सबत असो दीत पाळटलो, देवाचें नांव व्यर्थ काडनातलो, थोरा वाचतलो. आनी तो सांगता ससनी जिवीत जोडी जाल्यार कितें करी जाय, आनी सडीत कितें करी जाय. आमी आसल्या कडेन आसचें न्ही. इल्लें सडीत आमी देवा विशयांत जाणा जाय. चड चड एक व्यक्ती जाणा जाता तो कलतो जाता, तो अहंकारी जायना, स्वार्थी जायना, गर्वी जायना, बडाई उलयना, बागार तो किरकोळ जाता, तो कलतो जाता, मोरये बरी, सांता भक्ता बरी हर एकल्यांची सेवा करता. तो कितेंच बाडाई उलयना. बायबल आमकां सांगता मोग बाडाई उलयना. तो सोंसणीक जाता आनी तो प्रामाणीक जाता, तो कलतो जाता, तो बोळो जाता, तो उदारी जाता. पळय हांवें कितें सर्ती करी जाय. केदाळा तूं तुजें सक्कड लाभ दोन खंयच्याक रावलाय. वेन यू गिव अप युअर अटॅचमेंट and when you start detaching from those attachments, God infills you with His power. केदाळा आमी खंयच्याक ह्या संवसारांत लाभ दोन आसा. लाभ धरलें खिणा भितर तें नासोंक साद आसा. पूण आज आमी सुमयाक लाभ दोन रावया. आनी आज आमकां कित्याक ही परब दिल्या गी म्हळ्यार हांवें तुवें जेजूच्या कुडी रक्ताक लाभ दोन रावूंक जाय. We should be get attached to the body and blood of Christ. That means we are Eucharistic people. आमी युकारिस्ताची पोरजां. साश्टी जिवीत आमी जोडूंक आमकां युकारिस्त घटाय दिता, बोळ दिता आनी मात्र न्ही आमकां जेजूच्या मेटांनी चलयता. दुनियांत आमच्या काळजाचें दवरया. एक घडीभर दोळे धांपून आज कितें उणेंपण म्हजें थंय आसा, कितें अस्कतकाय म्हजें थंय आसा. जेजू ही अस्कतकाय तूं काडून उडय. म्हाकाय बक्षी आज म्हजे भितर आसली अस्कतकाय पयस गेल्यार मात्र आज तुज्या पवित्र आत्म्यान हांवें बरोवन जिवंक साद आसा. म्हाका कळीत नासतना म्हजे थंय रेवड गेल्ल्यो संगत्यो, म्हाका कळीत नासतना म्हजे भितर रिगुल्लो तो स्वार्थ, म्हाका कळीत नासतना म्हजें जिवीतच पिड्ड्यार करच्यो त्यो संगत्यो तुका कळीत आसात, त्यो ओडण्यो तुका कळीत आसात. सर अक्रमांतलें तूं म्हाका राखोंक शकताय.
सुरवाईटांतले तूं म्हाका राखोंक शकताय जेजू. म्हाकाय आज म्हज्या जिवितांत साबार अवघडां कडल्यान जावंक पुरो, भलायकेची अवघडां, मानसीक अवघडां जावं पुरो, म्हज्या कुटुंबांत अवघडां जावं पुरो, ती अवघडां जावं पुरो, कुडीक आमच्या इफेक्ट जाला, मोतीक आमच्या इफेक्ट जाला, पयशा द्वारे, रिणा द्वारे आनी भलायके द्वारे, ही सकट ताका समर्पण दिवया. जेजू, हांव काकूळट मागतां, तूं दितलोय म्हूण हांव पाती येतां. सर म्हजी पातकां हांव कांटाळटां, आयुश्यान ती सकट सांडटा. दुनियांत आमच्या काळजाचें दवरया. भाव, हें 2 लायन गायतना, ना पापी येसुवे ಕ್ಷಮೆಯ ತೋರಿರಿ, ನಾ ದ್ರೋಹಿ ಯೇಸುವೆ ನನಗೆ ಕ್ಷಮೆಯ ನೀಡಿರಿ, ಕರುಣೆಯ ತೋರಿರಿ, तुझी दया मुझेर देव येवन दिसो म्या म्हणून आमी मागया. ना पापी येसुवे करुणे तोरिरी. सकट सांगाता म्हणा. ना पापी येसुवे करुणे तोरिरी. ना द्रोही येसुवे ಕ್ಷಮೆಯ ನೀಡಿರಿ, ಕ್ಷಮೆಯ ನೀಡಿರಿ. ನಾ ದ್ರೋಹಿ ಯೇಸುವೆ, ನಾ ದ್ರೋಹಿ ಯೇಸುವೆ ಕ್ಷಮೆಯ ನೀಡಿರಿ. सकट आमी उबे राव, एक घडी आमी सकट उबे रावया. पापी येसुवे दोन्ही हात आमचे वयर उबारया. करुणे तोरिरी. ना पापी येसुवे करुणे तोरिरी. ना द्रोही येसुवे क्षमेಯ ನೀಡಿರಿ. ना द्रोही येसुवे क्षमेಯ ನೀಡಿರಿ. सकट सांगाता. ಯೇಸುವೆ ಕರುಣೆ ತೋರಿರಿ. ना पापी येसुवे करुणे तोरिरी. ना ಪಾಪಿ ಯೇಸುವೆ ಕರುಣೆ ತೋರಿರಿ. ना द्रोही येसुवे, ना ದ್ರೋಹಿ ಯೇಸುವೆ ಕ್ಷಮೆಯ ನೀಡಿರಿ. ನಾ ದ್ರೋಹಿ ಯೇಸುವೆ ಕ್ಷಮೆಯ ನೀಡಿರಿ. Hallelujah, 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 काय बक्षी पुढे पण बक्षी तुझ्या मोगान येवकारीच्या बोळान तू आमकां बरो ह्या देवाचें उतर आमकां नितळ करून दी. बशी आमच्या जाग्यार. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. अर्गान तुका सुमियान जेजू, होगळाप तुका सुमियान जेजू, महिमान तुका सुमियान जेजू, आराधन तुका सुमियान जेजू. प्रेज द लॉर्ड. तर आमी सडीत कितें करी जाय, कितें करी जाय म्हूण बघता तुमकां. आनी खालें करचें फादर, आनी कोण नवो प्रवाचाक मेळटा गी पळया फादर. प्रेज द लॉर्ड. बायबल आमकां खालें सोल्युशन दिता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आनी की सडीत कितें करी जाय म्हूण आमकां जुआंवचो वांजेल सांगता. जुआंवचो वांजेल 15 अवस्वर तुमी काडा. जुआंवचो वांजेल जॉन चॅप्टर 15. वॉट कॅन आय डू मोर. प्रेज द लॉर्ड. आनी की सडीत कितें करी जाय. जुआंवचो वांजेल 15 अवस्वर. जेजू बारी सवित्र रितीन सांगता आमी कितें करी जाय गी म्हणून.
जेजू थंय रावत जाय जाल्यार साक्रामेंतां थंय आमचें जिवीत आमी जिये जाय जाल्यार उपादेसांत आमी वाडत जाय जाल्यार इगर्जमातेंत आमी बळवंत उरत जाय जाल्यार म्हज्या कथोलीक भावार्थांत हांवें घट थीर रावत जाय जाल्यार हांवें कितें करी जाय आनी हो आवस्वर आमकां सांगता तुमचो ताज्या उपरांत 16वा आवस्वर तुमी काण पयलें उतर आसा पळय थंय तुमचो भावार्थ दंडळनाशें हें सक्कड हांवें तुमकां सांगलां तुमचो भावार्थ दंडळोवंक नजो तुमी कोळवळोवंक नजो हें सक्कड तुमकां घडटलें पूण तुमी कितें करी जाय पण ह्या तरणाट्याचो ताका आशा आसली पूण संपूर्ण मोन नातलें अर्द्यांकुऱ्या मोन घेवन तो फाटीं गेलो थोडे फावटी आमकां चॅलेंजीस देव दिता आमच्या जिवितांत हे सक्कट देव आमकां आपोवणें दिता आमकां प्रेरण दिता ही इन्स्पायर्स आस त्या खातीर तुमी पयलें पळोवचें जाल्यार जुआंव सवांजेलो 15वा वास्वर जेजू सांगता ओळू 3 तुमी जाल्यार हांव तुमचे लागीं उलयलां त्या उतरां मोरिफात येदोळूस बेंडून नितळ केल्ल्या फांट्या बरीं जाल्यात प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 तुमकां कळीत आसात आदी आमच्या इतलांनी मस्त रूख आसले आतां बरो रूख गेल्यात तुमी पळयल्यार हांव आसल्या गांवांत म्हज्या जल्मल्ल्या गांवांत थंय आमकां जागो आसलो मस्त जागो आसलो व्हडले व्हडले जैतुनाच्या आंब्याचे रूख आसले पूण आतां आंब्याचो काळ जावन आयलो मुग्धोन आयलो पूण थोड्या फांट्यांनी आंबेच जायनातले कारण कितें उरल्या फांट्यांनी जाताले थोड्या फांट्यांनी जावंकूच जायनातले पळय तुमच्या मतीन कितें येता गे म्हणून रुखार बेंदर म्हणटाली बेंदर गोत्ताय थोड्याक बेंदर मात्र गोत्तू बेंदर गोत्तू ना बेंदर म्हळ्यार नाका जाल्ली एक वाल ताका एटॅच जाता पळया थोडे रूख आसता व्हडले रूख आसतात तातूंत आंबे दिनात त्या सगळ्या फांट्यार म्हळ्यार ती बेंदर ती एक वाल त्या रुखाचो सगळो सार ओण काडटा न्ही जावन रुखाचें काम कितें आसलें आंबे दिजे फळ दिजे आसलें आतां तो रूख आमीच म्हण धरया क्रिस्तांवां कातोलिकां आमकां बेंदर म्हणटा की ना अय्यो आमच्या काळजाकी बेंदर म्हणटा आमच्या मोतीकी बेंदर म्हणटा मागीर खंय फळां दिवचें जेजू सांगता तुमकां ह्या संवसारांत फळ दिवंक हांवें न मियारलां आज फळ ना त्या खातीर बेंदर खंयची बेंदर गे म्हळ्यार जावंक पुरो अस्कतकायचे बेंदर पातकाचे बेंदर वायटाचे बेंदर ह्या वायट वडण्यांचे बेंदर आमकां लागता त्या खातीर जेजू आमकां सोल्युशन दिता कितें सोल्युशन नितळ केल्ल्या फांट्या बरीं जाल्यात तुमी म्हजे थंय एकवटान रावा प्रेज द लॉर्ड अबायड इन मी ನನ್ನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡು ನಿಲ್ಲಿರಿ अबायड इन मी हें भारी गरजेचें थोडे फावटी कशें घडटा की म्हळ्यार आमी रेतेरेक येता रेतेरेक गेल्ल्या दीस कोटेशन पुरो बरोवन हाडून घेता गेल्या दुसऱ्या दीस गाबा गाबा कातां म्हळ्यार तेचे वाचून जालीं एका हप्त्या उपरांत बाई बोली ना आमी ना परत पेट्याची शिमटी वांकडी इन मी प्रेज द लॉर्ड पळय आज हांवें सांगलें आमी येवकारिस्तांतय देवाच्या उतरांतय आमी एकवटीत रावून जाय बोळवां बळान रावूं जाय आमचें आज बोळ निस्तेज जालां जाल्यार कारण देव न्ही आमी सोमयांतय एकवटान ना सोमयांत एकवटान रावून सो कशें कशें कितें गरजेचें आमकां बाबर तकड जेसो ताजे वरनान एक गरजेचें तेंच करूं तुमी हांगा आयल्यात मागणें प्रेज द लॉर्ड मागणें भावार्था बरीत मागणें वैगी द प्रेयर विथ द फेथ विश्वास भरित प्रार्थने ಬೈಬಲನ್ ಬರೋನ್ आसा विश्वास भरित प्रार्थनेनू देव ಕೇಳ್ತಾರೆ भावार्थान केल्ल्या मागणे देव ऐकता इफ यू आस्क your prayer should be through faith in faith that means God is going to give us पण आज कितें घडटा योकरिस्त मुखार जेजू मुखार जेजू दिता he gives praise the Lord त्या खातीर जेजू सांगता
तुम्ही मुझे थंय एकवटान रावा. प्रेज द लॉर्ड. तुम्ही पळयल्यार सडावत तुमकां भुरगीं जल्मतना भुरगीं तुमकां अंदर रावतात की तुमी भुरग्या आदर रावतात? तुमी भुरग्याक उखलतात, तुमी भुरग्याक बांदतात आनी दुसऱ्या गांवाक पुरो गेल्यार पाटल्यान पुरो बांदून दवरतात. पळयलां गे तुमी? पूण तुमी मांकडाक पळयलाय? मांकड केदाळा म्हणे भुरग्या उस्क्यार धरलें आसाय. कोणें धरीचे? भुरग्यान धरीचे. प्रेज द लॉर्ड. आनी ती आवय मांकड खंय उडल्यार भुरगें पडटाय. पण हांव चिंता कली सकत ते भुरगे जस्ट जल्मोन खिणा जावना त्या भुरग्याचे हात इतले गटगी. प्रेज द लॉर्ड. आनी तुमी पळया देवाची कसली मांडावळ. हांव चिंता आमचो एकवटू तसो जाय सै. देव कोण म्हण आमकां वता आसा. देवाची सकत कितें आमकां कळीत आसा. तर आमी तो आमच्या संगत सदां काळ आसा. 24 hours into 365 days आमी ताचे एकवटान रावूंक जाय. आमी ताका सोडून नजो. त्या खातीर बायबलांत सांगणी आसा सायबेकागी बंदरू ನಂಬಿಗಸ್ತನಾಗಿರು. रक्त साक्षी. कशें रक्त साक्षी जाले? मरण आयल्यार बोळवंत रावले ते. मरण आयल्यार बावर तूं सोडनाका. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. Even though death comes, don't give up your faith. That's why so many people died as martyrs. They were ready to give their lives for the faith. Praise the Lord. Hallelujah. मग भाव भयणीनो तो एकवट. ह्या एकवटाक कसलोय एक वर्ते मिनींग दिवंक जायना जाल्यार आमी सोडून रावंक ना देवाक. देवा थंय तुमी रावा. जेजू सांगता देवा थंय तुमी रावा. म्हज्या बापा थंय तुमी रावा. हांव आनी बाप एक जावन आसा. आज बापा सांगता रावोंक देवान दिल्लो आमकां जावन आसा. सकत युकारिस्त. वैगी हांव पात येता. त्या खातीर भयण्यो हांगा निरंतर आराधनांत जेजू सांगता रावल्यान ती. नाजाल्यार खंयच्या मनशाक रावंक साद ना. जेजू सांगता आमचे येवकारिस्त आमकां हर एक दीस येवकारिस्त आसा. मिसाचें बलिदान आसा. हर एक इगर्जेंत आसा. तुमी वसा नांव आसा पाद्र्या भेटयता. हर एक इगर्जेंत ती आराधना आसात. म्हणजे येवकारिस्त आमकां एकवटान जो कोण येवकारिस्ताक वसाना आयताराचें जावंक पुरो आराधना जावंक पुरो ह्या मागण्याक तो सोम्या सांगता एकवटन ना. क्लियर सायन. हांव मिसाक येना म्हळ्यार तो एकवटन ना. एकवटन रावचो संकेत त्या येवकारिस्तीक क्रिस्ताक आमी लाभून रावचे. त्या येवकारिस्तांत आमचो भावार्थ संपूर्ण आमी घालचे. त्या खातीर जेजू सांगता तुमी म्हजे थंय एकवटान रावा. अबायड इन मी अँड आय वील अबायड इन यू. आनी दुसरें केन्ना आमी जेजू थंय रावता तेन्ना हांव तुमचे थंय एकवटान रावतलो. कित्याक जेजू सांगता सांगा म्हळ्यार आमकां गॉड हॅज गिवन अस फ्रीडम. वैगी आमी स्वतंत्रपणी देवाक आराधन करता. कोणी फोर्स करना. तुमकां संजय रंगा या म्हणून कोणी फोर्स करूं ना. स्वतंत्रपणे हांव मागण्या बसता घरा तेरसाक. स्वतंत्रपणे हांव मिसाक येता. स्वतंत्रपणे हांव मीस भेटयता. हांव तें बर्डन म्हण चिंतिना एक जाग जावन. मागणेय हांवें चिंतूंक नजो म्हाका एक बर्डन या जडाय बार म्हूण चिंतूंक नजो. केदाळा तुमी बार म्हूण चिंतात त्या दाळा तुमी पडतात. त्या खातीर आज कितें जाय तें आमी करता तें मोगान करता. येवकारिस्त म्हळ्यार मोग. मागणें म्हळ्यार मोग. मोग बापान जेजू मोरिफात आमचेर कितें केलां? दिला की वतला? भायर पावस वत्ता वळे तशें वतला. वतला म्हळ्यार अर्थ कितें? दाराळ दिला. देर इज नो स्कॅरसिटी. देवा थंय स्कॅरसिटी ना. तुमी चिंतूं नजो थंय पुरो ड्राय जाता म्हण थंय ड्राय जायना. ड्राय हांगा जावचें. प्रेज द लॉर्ड. मग अशें भाव भयणीनो तेन्ना हांव तुमचे थंय एकवटान रावतलो. पळय दीस इज एन इन्विटेशन. आतां आमी फाटीं त्या तरणाट्याक लागली सडीत हांवें कितें करी जाय. प्रेज द लॉर्ड. तूं पुरो चिंतून आसाय पूण तूं म्हज्या थंय एकवटान नाय. तुजें खंयी काळीज खंयी अटॅचमेंट दुसऱ्या कडेन गेलां. तुज्या बँक बॅलन्स वयर गेलां गी आस्ती वयर गेलां गी वस्तू वयर गेलां गी व्यक्ती वयर गेलां गी संगते वयर गेलां म्हाका गोतू ना. यू आर अटॅच्ड. प्रेज द लॉर्ड. त्या खातीर बायबलान जेजू सांगता एकलो म्हणूंक लागलो ताजे सक्कट ताणें आसलें कोठारां म्हळ्यार व्हडले स्टोर रूम्स तो नाश करून व्हडली बांदता. तुपें भरता म्हळ्यार दास्तान करून दवरता. आनी म्हणटा तुज्या जिवीत पर्यांत का पिये गम्मात मार. आनी त्या दीस देव म्हणटा आज राती तुजो आत्मा व्हरन येता कालें करता तें पुरो कोणाक? प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया.
पळया आमी तयाराई करी जाय जेजू लागीं वचोंकय तयाराई करी जाय थोड्यांक तयारायक वेळच मेळना प्रेज द लॉर्ड हांव चिंता हर एक दीस हर एक घडी म्हाका तुका देवान दिली तयारायची हय गे तयाराई हर एक रेतीर हांव चिंताय म्हाका तयाराई हर एक तुजें कितें आसा फ्रँकलिना तें सोडणे जाय निमाणें कितें येता आमचें आमी कितें हाडूंक ना कितें व्हरूंक ना जेजू थंय तुमी एकवटान रावता जाल्यार पळया हो एकवट केदीच सोडूंक नजो हांवें सांगलें एकवट मेळचो मागण्या द्वारे निरंतर हाका गॅप ना कितें म्हणटात पावस सोडून येता प्रेज द लॉर्ड मागणें सोडून न्ही मागणें निरंतर आमचें जिवीत निरंतर सुमयाक समर्पण दी जाय दॅट्स वाय इट रिमायंड्स अस जेजू आमकां सांगता ल्हान ल्हान मागणी जेजू हांव तुजो मोग करता तुज्या पवित्रत्म्यान तूं म्हाका बरो जेजू तुज्या कठीण कवडीच्या कश्टांनी पाशाव मरिफात सगळे सोचे काकूत आमी मागता आमचें जिवीत ताका निरंतर समर्पण दिता आनी आमी त्या अहंकाराच्या कुशीन वचना त्या खातीर आमचें पयलें जावन आसा सस्नीक जिवीत जोडूंक देवा थंय जेजू थंय पवित्रत्म्या थंय भगवंत त्रिंदादी थंय युकारिस्त थंय पवित्र सभेच्या सतान थंय आमी एकवटान रावंक आसा प्रेज द लॉर्ड आज कितें जाता गे म्हळ्यार आमची अस्कत काय भितर थावन विकनेस इनसायड देर आर घाले म्हणटात विशियस फोर्सस इनसायड ऑल्सो आउटसायड ऑल्सो वय गी अस्कत काय भितर आसा भायर तावन आमच्या दबाव घालता भायर तावन जावं पूण आमच्या अंतरजाळां ह्या दिसांनी आमकां कितें आमचेर प्रभाव घालतात दबाव घालतात आमकां भावार्थान घट एकवटीत रावंक जाय आमकां सोडनात कितेंय रेवड घाला परत एपटी तुमी चिंता तुमी जंय तेवून जायचंय त्या खातीर सांगता म्हजे थंय तुमी एकवटान रावा आनी तुमी पळोवचें जाल्यार मोरयेचें जिवीत आनी आज ती आवय हांवें तुमकां सांगलें तें घडीत तो तरणाटो फाटीं हें जाय जाल्यार ती आवय कोणा ते एकवटान रावली जेजू थंय ती शिकोवना व्हडलें शिकप तिका ना कांय इल्लें शिकली थंय हांकां काम करताली पूण तिचो भावार्थ पळया हांव चिंता ती व्हडली कितली व्हडली PhD केल्ल्या व्यक्तीच्यो ती वर्ती जावंक पावता कित्याक तिचो भावार्थ वर्तें दिरवें त्या खातीर आमी भावार्थाचें दिरवें म्हणटा हांव प्रेज द लॉर्ड हालेलुया सो अबायड इन मी हाव थ्रू पर्सिस्टंट प्रेयर सुख नासतना खळ नासतना तुमी मागणें करा आनी हें मागणें कितें करता तुमकां देवा सांगाता तुमचो एकवट दवरता तुमच्यो ओडण्यो जैत्यो वोन जावन कुरपा दिता त्या खातीर तुमी केदाळा निरंतर तुमच्या भितर तुमच्या जिवितांत कनेक्शन देवा सांगता दवरून घेतात यू शूड नॉट लूज दॅट कनेक्शन दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट त्या खातीर जेजू सांगता तुमी म्हजे थंय एकवटान रावा हांव तुमचे थंय एकवटान रावतलो आनी तशेंच म्हजे थंय एक जावन रावल्या करीत तुमी फळ दिवंक शकनात आज फळ आमी म्हणटा पवित्रत्म्याची फळां आमच्या जिवितांत जाय जाय आज आमकां फळ मेळ जाय कातोलीक भावार्थी जावन म्हज्या जिवितांत फळां मेळ जाय जाल्यार आनी त्या तरणाटेक सांगता तुज्या जिवितांत फळ जाय जाल्यार तुमी म्हजे थंय एकवटान रावा आनी एकवटान रावंक हांवें तुमकां सांगलें पयल्यान हें मागणें ताचे उपरांत आमचो भावार्थ भरीत मागणें ताचें उतर आसा आमकां सक्रामेंत आसात आमकां उपदेश आसात आमकां तेर्स आसा आमकां हें डिवायन मर्सी हें सगळें आसा आमकां कित्याक एकवटान रावोंक पयलें दुसरें जेजू सांगता तुमी म्हजे थंय रावश्या जाल्यार आनी म्हजीं उतरां तुमचे थंय रावतीत जाल्यार तुमकां जाय जाल्लें कितेंय तुमी मागयत तुमकां तें मेळटलें आनी जेजू सांगता तुमी म्हज्या उतरां थंय रावा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया सी फर्स्ट थिंग इज अबायड इन मी सेकंड वन इज नॉट इनफ तितलें फावना अबायड इन माय वर्ड म्हज्या उतरान पीच युअर टेंट इन माय वर्ड त्या खातीर एक हांव तुमकां सांगूंक आशेता वांजेल वाचचे डेली रावय नाकात हे 4 वांजेल आसात पळय उरले कितलेय वाचा तुमी पोरनो सल्लो नवो सल्लो पावलाचें पत्र सगळें वाचा नाका म्हणना पूण वांजेल निरंतरी वाचत जाय तुमी एक पटी सुरू केलो तुमी चवथो पावलो परतून पाटी वाचा आनी जर एक दीस आमकां तें आयची सुवार्ता ह्या बायबल डायरीन ती सदांची आमी कितें वाचता तेंय वाचूंक आसा वाचा कितें म्हळ्यार देवाची जेजूची शिकोवण आमकां मेळटा थंय आनी जेजूच्या शिकोवणेक बेस्ट कमेंट्री आमकां दिता सांपावलाचें पत्रां वाचा वाचूं ना जाल्यार परत वाचा ती कितलें सोबीत विवरण तो दिता गे म्हळ्यार ह्या संवसारान खंयच्या तुमकां कमेंट्री दिवचो बिब्लिकल कमेंट्री म्हणटा आमी कोणाकय दिवंक साधना पावलान दिल्ल्या बरी कितें म्हळ्यार पावलो कित्याक तें बरयता गे म्हळ्यार तो एकवटान रावल्लो दुसरें तो उतरांत रावल्लो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया त्या खातीर म्हज्या भाव भयणीनो आज युकारिस्तीक जेजू थंय बोळान रावो जाय जाल्यार ताचे एकवटान आमी रावो जाय जाल्यार ताची उतरां आमकां कळीत आसा जाय
प्रेज द लॉर्ड. उतर पळय आदीं बायबल नातलो. म्हाका सुमार उडास आसा ल्हान आसतना जाल्यार बायबल नातलो. आमच्या गांवांत आमचे आसले आमकां बायबलाच्यो मोइजेच्यो काणयो, मोइजेची निदा घडितां, जकबाची काणी, त्या कोण आमच्या आब्राहामाची काणी जिणी, मोइजे नोयेची काणी, आनी हांवें ल्हान आसतना आयकली सक्कड प्रावाद्यांचे सक्कड आयकताले आमी. खंय जावन तांकां कळी कितें म्हळ्यार आदीं म्हाका कळीत आसलें इगर्जांनी पाद्र्या दोतोर काण घेताले मिसा पयलें. उडास आसा तुमकां? अर्द घंटो 1 घंटो आनी तवळ ते बरी शिकोवन दिताले. आनी शिकोवन लोकांच्या मोतीन जिरोन उरताली मलगाडी. ती मलगाडी कितें करताली गे तांच्या नात्रांक भुरग्यांक घरा सांगताली. पूण कसो हो भावार्थ वाडोवन आयलो पळया. आनी आज आमच्यो ती हो भावार्थ उरला जाल्यार आमची भावार्थी आमच्यो चड कारिझमॅटीक जावन आसली. तांकां प्रेज द लॉर्ड हालेलुया म्हणून सांगूंक गोतून नातलें कोणा, पूण बायबलान बारी स्ट्रॉंग आहली ती. प्रेज द लॉर्ड हालेलुया. तेरसान स्ट्रॉंग आहली ती. आनी देवा थंय ती बारी बडवंत आसली. खंयचें कार्य कितेंय जावं दी मागण्या नातल्या शिवाय चलनातलें. आनी आजुनूय आमी उरोवन दवरलां तें आमकां मालगेड्यांनी दिल्लें दिरवें, भावार्थाचें दिरवें म्हणटा ताका. प्रेज द लॉर्ड. तुमी म्हज्या उतरांतय रावा. त्या खातीर हांवें विचारलें आमी बायबलांत आसांगी, देवाचें उतर घेवन येतांगी. आमी पयण करतना, उठतना, बसतना, द्वितीनियम 6 वासवर 4 तावन 6 ड्युट्रॉनॉमी 6:4-6 सांगता हें तुमी शिकया. कालें शिकयता आमी तें आमी आज चिंतून पळयचोय. तिसरें जेजू सांगता आमकां तुमी म्हज्या मोगांत रावचोय. पूण कित्याक सांगता गे म्हळ्यार हांव आज ट्रिनिटी बाप पूत आनी पवित्र गेलो तो आयतार परम आमच्या पवित्रित्व आयतार आमी भगवन त्रिंद दिसो संभ्रमलो. ह्या त्रित्वे मदें हो एकवट आसलो, मोग आसलो, मात्र न्ही देवाची उतरच तें जावन आसलें. म्हज्या मोगान तुमी रावा. हो मोग असलो तसलो मोग न्ही, हो मोग संपूर्ण ताका समर्पून दिल्लो मोग. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. मग अशें भाव भयणीनो फाटल्यान तुमी पळयतात तो जावन आसा खरो मोग. तिसल्यान कुरीस, इसल्यान येवकारिस्त. जेजूची कूड आनी रगत ताणें वरयली, ताणें आमकां येवकारिस्त घडलो. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. त्या खातीर जेजू सांगता तुमी म्हज्या मोगांत रावचय. म्हज्या बापाच्या उपादेश पाळून ताच्या मोगांत हांव आसां, तशें तुमी म्हजे उपादेश पाळशात जाल्यार म्हज्या मोगान तुमी रावूत तेल्यात. आमी ताच्या मोगान रावूंक आमकां तो कसो सांगता? ताच्या उपादेशाद्वारे. हांव आनी एका पिरगजेक रेतेर दिवंक गेल्लो सुमार 12 वर्सां पयलें. त्या पिरगजेंत एक थंय ल्हान पून शेत आसा. थंय मिसां चलनात, मिसां व्हडल्या पिरगजेन चलतात. आनी त्या पून शेताक लोक आंतोनीचे पून शेत साबार जाण थंय येतात. आनी आमकां त्या थंय फेस्त आचरण करतना 3 दीस भायर रेतेर थंय व्हडलें इगर ना पेंडॉल घालून तांणी रेतेर करचे. लोकांनीच रेल्वेच्या लग्गी आसचे थंय सक्कड पयशे ओट्टू घालून करतात. वर्सान वर्स बारी अजापां घडटात म्हणून तांकां थंय पातयणी आसा. आनी एक स्त्री ती रेतेर आमची जाल्ल्या दुसऱ्या दिसा म्हज्या लागीं येवन म्हणा लागली, फादर म्हणजे जिवीत सगळें पाड जावन गेलां फादर, आराधनान तुमी मागत जाय. हांवें म्हळें कालें जालें बाये. आनी ती म्हणा लागली, तांबळांची बायल मनीस क्रिस्तांव, हांव ल्हान हांव काजर जाली, घरचें काम करताली, थंय हांगा कुली काम करून जियेताली. हांव वावर करनासतना म्हजो घोव काजर जाली पिवंडो मस्त पियेतलो, मारतालो, झगडें करतालो, पुरो जावन गेलें. निमाणें तो सोण गेल्लो खंय गेलो म्हण आजुनूय गोत्तू ना. म्हाका एकच भुरगें आसलें, बरें करना हांवें ताका वागयलें. ताचे उपरांत सिस्टरां पाद्र्याबांनी DSCCन हेल्प करून ताची 10वी जाली, PUC ताणें केली. ताचे उपरांत ताका नर्सिंगाक म्हणून थंय खंय सीट मेळोना. हांवें ताका पयशेल्या एका गांवाक नर्सिंगाक ताका धाडलें, पुनाक धाडलें नर्सिंगाक. तें गेलें, वर्सान वर्स येतालें, करतालें, सगळें करतालें. आनी आवयन कितें केलें, एकलें सुद्दां तिणें आसलें तिच्या कडेन काल दीस आनी रात काम करून थंय हांगा कितें सक्कड जमयलें, कितें सक्कड तिच्या कडेन ल्हान भांगर आहलें सक्कड विकून म्हूण ह्या भुरग्याक शिकयता म्हणून बारी कश्टांनी म्हळ्यार तिणें तिजें रगतच भुरग्या खातीर वारयलें. हें गेलें, हांवें चिंतलें शिकप जावं न्हू, काम कर न्हू, हें फाटीं दीत, रीण फारीक करीत. पूण म्हाका काम मेळ्ळें उपरांत आनी आवयचो संपर्कच सोडून सोडलो. कित्याक सोडून सोडलो म्हूण आवय कळना. मागीर आवय कळ्ळें
तें थंय एक अक्रिस्तांव साल्याच्या मोगार पडोवन ताच्या कडेन लग्नी जाल्लें आवयकी सांगोना कोणाकी सांगोना. पण कशें जाय ती आवयक आपणाचें रगत जिवीत जीव तूं झरयलो तुवे खातीर आज दुस्स आज चुकोन गेलें. खंय गेलो तर त्या कातोलीक भावार्थ त्या तरणाट्या थंय आज तरणाट्यांक अशें घडटा. आवय बापूय मागणें करतात तें करतात तें करतात पूण खंय येतात आमची भुरगीं कित्याक वाट सोदतात. कितें उणें जालां थंय जिवितांत. खंय सोम्या थंय ती एकवटान नात. ह्या देवाच्या उतरांत ती एकवटान नात. देवाच्या मोगान ती एकवटान नात. म्हाका भाव भयणीनो अशें सवाल आमी विचारी जाय ससनी जिवीत जोडून कितें करी जाय. म्हाका मात्र सर्ग म्हणल्यार पावना. हांवें आतां उबारलो म्हज्या पुताकी म्हज्या भावाकी सोम्याजेच्या भावार दवर तूं आनी तुजें घराणें बचाव जाय जाल्यार हांवें सांगलें युकरिस्तान तूं माग बाये ना म्हाका बरोवसो ना त्या फाटी येत म्हणून. हांवें ताका एक सांगलें युकरिस्त आमकां बरोवसो दिता. तूं आराधनांत आजय माग रोडोन फाल्यांय माग हर एक दीस तूं हांगा दियेताय हांगा येवन तूं माग तुजे इगर्जी वचोन तूं माग मागणें सोडनाका. भावार्था बरीत मागणें जेजू आयकता. प्रेज द लॉर्ड. म्हाका तेजें दूख पळोवंक जावंक ना. कित्याक म्हळ्यार तें तिका मात गो तूं काळीजच काण नेल्ल्या बरें तिचें जिवीत आनी कशी सोंसतली कशी न्हिदताली ती मनीस पाप. पूण जाल्यारय मागणें केलें पवित्र आत्मो सकत दिता म्हूण मागलें. 5 वर्सां उपरांत परत हांव त्या गांवाक रेतेर दिवंक येताना ही संतोशान धांवून येवन सांगता म्हजी पोतू म्हजे धूव आनी जावय पाटी आयली ताका हांगाच इगर्जेंत काजार करायलें तो क्रिस्तांवीन जालो. आतां परत काम करते आसात. आतां ती बऱ्यान आसात म्हज्या कडेन बऱ्यान आसात. म्हाकाय पयशे सकट धाडटे आसा. म्हाका भाव भयणीनो तिणें चिंतलें हांगा बरोवसो तूं ना. आमच्या जुबले वसो देय कितें आमचो बरोवसो आमकां निराशी करिना. आवर होप वील नेवर डिसअपॉयंट अस नेवर. त्या खातीर हांव सांगता साया ಬೇಕಾಗಿ ಬಂದರೂ ನಂಬಿಗಸ್ತನಾಗಿರು. आज म्हाका कळीत आसा सिस्टरां कडेन तुमी विचारल्यार घडली ह्या जापा निरंतर आराधनांत जेजूची कूड आनी आमोलीक रगत ते युकरिस्त आराधन करतना जेजून जबाब दिल्ली आसा. ती जबाब खरी आनी स्पश्ट जावन जेजू दिता. हांव पळयतां ही पयली व्यक्ती तरणाट्याची आवय या दुयेची आवय 3 संगत्यो तांचे थंय कोऱ्यो जावन आसल्यो. ती जेजू थंय रावल्ली. दुसरें जेजूच्या उतरां थंय रावल्ली. जेजूच्या मोगा थंय रावल्ली. आलसो दोलसो ह्या पयसवेचो संदर्भ आयल्यारी तिणें जेजूक घट्ट धरून रावल्ली. प्रेज द लॉर्ड. आज युकरिस्तीक क्रिस्ताक जेजूक आमी घट्ट धरून रावया. जेजू आमकां केदींच हात सोडिना. कोणें सांडल्यारी तो आमकां सांडचो ना. कोणें नेगारल्यारी तो आमकां नेगार करचो ना. क्रिस्त असो मोग तो खावणें तावन कुर्सा पर्यंत ताणें मोग केलो. मोगाचो संस्कार जावन ताणें मोगान आमकां त्या कुर्सार ह्या युकरिस्तान दिलो. तेंच बलिदान आमी आतां भेटोवया आनी जेजू लागीं मागया. सावंड कोण कंट्रोल करता रेज जालो. ओके आमी मिसाच्या बलिदानाक आमी तयार जावया. check. उभी राहूया. मिसाच्या बलिदानाक आमी आयती जावया. तुझ्या नावान सोम्या भक्तीना आमी समल्या पेटोवच्या कामकाज जावन बलिदान दयेन आमकां तूं फावो कदन्या घेवच्याक तुजें दैवीक वरदान.
तुझ्या नावान सोम्या भक्तीनामी जमल्या भेटोच्या कामकाज जांबलिता दयेन आमकां तूं फावो करतल्या घेवच्याक तुझे दैवीक वरदान सगळी मन्नान आमकां तूं पसाय उंड्या वायनान तुकाच तूं दिताय सगळी मन्नान आमकां तूं पसाय उंड्या वायनान तुकाच तूं दिताय जिविताकनान दादोस करताय तुझे थंय आमकां एकवटायताय तुझ्या नांवान सोम्या भक्तीन आमी सोमल्या भेटोच्या कामकाज जावन बलिदान दयेन आमकां तूं फावो करतल्या घेवच्याक तुझे दैवीक वरदान मोगाच्या भावां भयणीनो हे मिसाचें बलिदान हांव तुमच्या खातीर तुमच्या त्या सावां खातीर भेटयतलो जी कोण हे मागणे विधी डिवायन दिव्यवाणी लायव्हांत पळयते आसात तांच्या खातीर हांतोरणार राष्ट्रा खातीर पिडेस्तां खातीर आमी भेटयतल्या वी ऑल्सो प्रे फॉर द सिस्टर्स ऑफ दीस कॉन्वेंट ओवर यर देर सुपिरियर एंड ऑल द 12 inmates. One sister who is sick and hospitalized, we pray for her speedy recovery. We also pray for the good climate these days, especially on 19th as they celebrate the feast. मोगाच्या भाव भयणीनो आमी आमकांच देवाक समर्पण हे युक्रिस्ती बलिदानाक आमी तयार करया. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नावी आमेन. आमच्या सुमी जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्मेचो एकवट तुमचे सवे आसो तुमच्याय सवे आसूं. म्हज्या भावां भयणीनो ह्या पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवच्या खातीर आमची पातकां वळखून घेवया. सांगाता म्हणया हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो न्याव सरून सांगता मनान चिंतून आनी तोंडान विचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत घेवन सदांच समका मरीक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हज्या खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची काकोळ करूंक आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सस्नाच्या जिविताक पावो. Sumia kakluta, sumia kakluta, Krista kakluta, Krista kakluta, sumia kakluta. Sumia kakluta. प्रार्थुया. बापा तुजे महिमे पासत आनी मनशाचे सोडवणे खातीर जेजू क्रिस्ताक तुवें परम आनी सासणीक याज्ञीक केलोय. आपल्या अमोलीक रक्तान ताणें तुका एक पवित्र परसा जोडून घेतल्या. ह्या तुज्या पुत सौगडास भक्तीबडी संभ्रमून
ताच्या कुर्सांनी पुनर्जिवनपणाचो फळ आमकां मेळोसो कर म्हूण मागता हांव. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सुवे पवित्रत्मेचे एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. आमेन. साम पावलून कोरिंदकारां बरयल्ल्या दुसऱ्या पत्रांतले वसाप. भावा भयणीनो, मेसोदोमेच्या पवित्र सभांक देवान दिल्ल्या कुरपे देण्या विशांत तुमकां कळीत आसा जाय म्हणून म्हजी अपेक्षा. तांकां पारखूंक म्हूण आयिल्ल्या कश्टा संकश्टां मदें तांणी दाखयलो तो अपरमीत संतोश. भोव दुर्बळी तरी तांणी दिल्लें उदार दान एक भांडारस जावंक पावलां. आपापल्या तांकी प्रमाणे आनी तांकी वर्त्या पर्यान आनी आपल्या स्वंत कुशेन देवाच्या लोकांची सेवा करच्या कामांत आपणाक भागीदार करे जाय म्हण त्यो सभा आमचे लागीं परत मागतल्यो आनी आमी चिंतूंक लेगून ना तितलें तांणी केलें. पयलें आपणाकच देवाच्या साकरेक तांणी समर्पण दिलें आनी उपरांत देवाच्या कुशे प्रमाणे आमचे सेवेक ती लागली. त्या पासत तितान येदोळूच तुमचे मदें सुरू केल्लें तें दान धर्माचें काम ताणेंच वचून पोंताक पावय जाय म्हूण हांवें ताका बोळ केला. सर संगतीनी जशी तुमी पयलीं म्हणजे बोवार्थान प्रसार करच्या हुशारायेन जानवायेन साय दिवच्या बऱ्या कामान आनी आमी तुमकां शिकयल्या माया मोगान तशींच ह्या दान धर्माच्या बऱ्या कामान तुमी पयलीं जाया. हें हांवें सांगलें एक फर्मान म्हूण तुमी चिंती नाकात. हेराचे उमेदी विशांत उलोवन तुमचो मोगी त्याच कालितीचो म्हूण रुजू करचो म्हजो उद्देश. आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताचे उदारपण तुमी जाणात. तो ग्रेस्त तरी आमचे खातीर तो दुर्बळ जालो, कित्याक ताच्या दुर्बळकाय वरवीं आमकां गिरेस्त करची ताची खुशी. देवाचे उतार हें देवाचे वडदकार. तुमची जबाब आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराक नावाड. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराक नावाड. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराक नावाड. म्हज्या जिवाक उस्वास आसा सर, सर्वेस्पराक हांव वाखणतलो. सगळ्या म्हज्या जिवितांत गितांनी देवाची स्तुती करतलो. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराक नावाड. सर्वेस्पर सदांच विश्वास पुरतो, अन्याय जाल्ल्यांक न्याय निसोन दिता तो. मुखेल्यांक तो ग्रास दिता, कैद्यांच्यो संकली तुटोवन उडयता. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराक नावाड. सर्वेस्पर कुरड्यांचे दोळे उगडता, बागवल्ल्यांक नीट उबीं करता. सर्वेस्पर परगव्यांक राखता, अनाथ्यांक आनी विधवींक तो सांबाळता. आत्म्या
म्हज्या सर्वेश्वराक नावाळ, आत्म्या म्हज्या सर्वेश्वराक नावाळ. उबी रावया. Alleluia, Alleluia, Alleluia. एक नोपदेश हांव तुमकां दिता म्हणटा मी, जशें हांवें तुमचो मोग केलो तशें तुमी एकामेकाचो मोग करा. Alleluia, Alleluia, Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमच्या सवे आसूं. देवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुमिया. जेजू आपल्या शिसांक म्हणालो, अशें सांगलें तुमी आयकलां, तुज्या पेल्याचो मोग कर आनी तुज्या दुस्मनाचो द्वेश कर. पूण हांव तुमकां सांगतां, तुमच्या दुस्मनाचो मोग करा आनी तुमकां दग दितल्या पासत मागा. अशें तुमी तुमच्या सर्गीच्या बापांची भुरगीं जातल्यात. तो आपलो सूर्य जशें बऱ्यांचेर तशें कोट्यांचेरय उदेसो करता आनी जशें भाग्यवंतांचेर तशें पातक्यांचेरय पावस वत्ता. तुमचो मोग करतल्यांचो मात्र तुमी मोग करतात जाल्यार कितें प्रतिफळ तुमकां मेळत म्हूण चिंतात? तितलें सुखागारी करतात न्ही. तुमच्या भावांक मात्र तुमी सलाम करतात जाल्यार हेरां प्रास कितें वर्तें तुमी केल्ल्या बरें जालें? अनभवर्ती लेगून तितलें करतात न्ही. तर जसो तुमचो सर्गीचो बाप सर्व बरो, तशीं तुमी जाय सर्व बरीं. देवाचें उतार हें. वखणी तुका क्रिस्ता. बशें जसो तुमचो सर्गीचो बाप सर्व बरो, तशीं तुमी जाय सर्व बरीं. हांवें संपूर्ण जाय जाल्यार कितें करी जाय? जिवीत जोडी जाय जाल्यार कितें करी जाय म्हूण विचारन आयलो तो तरणाटो. आनी आज ही दोनी वाचपां आमकां जाप दितात. हांवें तुमकां सांगल्या प्रमाणे जुआंवचो वांजेल म्हजे थंय एकवटान रावा, म्हज्या उतरां थंय एकवटान रावा, म्हज्या मोगा थंय एकवटान रावा. आनी तो मोग कसलो मोग? तो मोग भोगसण्याचो मोग. भोगसूंचें मन म्हणजे पवित्र आत्म्याचें देणें. जेजू सांगता, ह्या संवसारांत तुमी आसात, संवसाराच्या राजावांकी म्हज्या शिकोवण्याकी व्यत्यास आसा. संवसाराच्या राजांव आनी म्हजें शिकोवण थोडे फावटी ताळ पडना. तुमी संवसाराची देखून ह्या संवसाराच्या बोलोवण्याक थोडे फावटी तुमी वळख जातात. पूण बायबल आमकां सांगता, ह्या संवसारांत तुमी आसात, ह्या संवसारांत तुमकां कश्ट आसतलेच. संवसार तुमकां द्वेश येतलोच. कित्याक? तुमी म्हाका सिरवल्ली पर्जा जावन आसात, म्हजी शिकोवण आयकुची पर्जा जावन आसात, म्हजे ते एकवटान रावल्ली, म्हज्या मोगान रावल्ली, म्हज्या उतरांत रावल्ली पर्जा जावन आसात. त्या खातीर संवसारांत तुमचे द्वेश आसा. संवसार तुमकां दुबावान पळयता. तुमी कंगाल जाय नाकात, कळवळ नाकात. बापाचेरय बावार्थ दवरा, म्हजेरय बावार्थ दवरा आनी तुमी जैत जोडतल्यात. हांवें जैत जोडलां. त्या खातीर मगो शुभाव भयणीनो, जेजू सांगता,
तुझ्या पेल्याचो मोग कर आनी तुज्या दुस्मनाचो द्वेश कर अशें सांगलें तुमी आयकलां. तुमी सबार सांगत्यो आयकतात, युट्यूबार आयकतात, व्हॉट्सॅपार आयकतात, फेसबुकार आयकतात, गुगलार आयकतात, सबार सांगत्यो टीव्हीर सकाळी जावन सांजे साबुले आयकतात तुमी. म्हाका शोभाव भयणीन जेजू सांगता अशें सांगलें तुमी आयकलां, पूण हांव तुमकां सांगता हें बारीक गरजेचें. वी शूड लिसन टू जिजस. त्या खातीर रुपांतर जाताना देव एक सांगता, हो म्हजो पोतू, हो म्हज्या मोगाचो पोतू, हो म्हाका मानवला, ताका तुमी ऐका, ताका तुमी ऐका. म्हाका भाव भयणीनो, सवाल ही आमी कोणाक आयकता? सुमयाक हांव आयकतां जाल्यार हांव सुमयाच्या वाट्यान हांव चलतां, समकतां. जेजू सांगता पळया, हांव तुमकां सांगता, दुस्मनाचो मोग करा, तुमकां दग दितल्या पासून मागा, अशें तुमी सर्गीच्या राजाचे बापाचे भुरगीं जातल्यात. आज हांवें तुमकां सांगलें, आमकां म्हाका आनी देवाक असो संबंध मागणें. जेजू सांगता तेंच, मोग करा, मागा, मोग करा आनी मागा. कित्याक हो मोग असलो तसलो मोग न्हय, हांवें कुर्सार्थावन केल्लो मोग. तुमचें तें वतला, तुमचे भितर द्वेश येना, राग येना, अहंकार येना, झगडे येना, त्या विशयान चिंता ना, मतीन तुका दुखी येना. कित्याक म्हजो मोग हांवें तुमकां दिला, भोगसणेचो मोग दिला. आनी दग दितले पासून मागोवंक, तुमच्या हातान कोंत घे, मागणें घे, उदेवाची उतर घे, स्तुती घे, तुमी मागा. अशें तुमी बापाचीं भुरगीं जातल्यात. आमी देवाचीं भुरगीं म्हूण कशें कळचें हांगा आमकां कळटा. आमी दुस्मना खातीर, दुस्मनाचो मोग करतना, दग दितल्या खातीर मागतना आमी देवाचे भुरगीं जाता. आनी जेजू मुंदारून सांगता, जसो आपलो सूर्यो बोऱ्यांचेरय कोट्यांचेर उदेशो करता, तो आज थंय प्रॉब्लेम करतात, हांगा प्रॉब्लेम करतात, तांकां मात्र पावस दिना, तुमकां मात्र पावस दिता. देव तशें करना. देव तापावत करूंकूच करना. बोऱ्यांकी कोट्यांकी तो सूर्य उदेशो करता, तो पावस वता, हें सक्कड तो करता. म्हणजे आज जेजू आमकां ताचो स्वभाव घेवंक आपोवणें दिता. वी शूड हॅव नेचर ऑफ क्रायस्ट. We are Christians, but whether do we have nature of Christ? Question mark. आमचो स्वभाव फ्रँकली हांगा प्रवचन करता जावंक पुरो, भाई तें रागिश्ट जावन लोकांक जोर करन, तांकां बेस्तावन दवरन जियेता जाल्यार ताचें नेचर तें न्ही. आज देवाचो स्वभाव पळय, आज येवकरिस्त आमकां देवाचो स्वभाव दिता. आज हांवें तुमकां सांगलें, हांगा भितर बसून 12 जाणां सिस्टरां हांगा मागण्या करना आसा, सुलाभ न्हय. 3 तरणाटी वशी येताले, संवसारान येताले. इज ए सॅक्रिफायस ट्रू, बट इट्स अ ग्रेस. त्याग वही पूण कृपा, त्यागांत कृपा दिता देव आमकां. आनी हांगा आमी पळयता सांगता, तुमचो मोग करतलेचो मात्र तुमी मोग करतात जाल्यार, ही म्हजी भुरगेसघरां, ही म्हज्या वारड्या घरां, ही म्हजी दिएसीस. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड. ही म्हजी आमचो समुदाय, आमची काले बसुलोवची मात्र उरली, बसनातली गे. प्रेज द लॉर्ड. ऑल इन्क्लुझिव्ह. जेजू सांगता सकड. ताजे कडेन धर्म ना, कात ना, जात ना, मत ना. त्या खातीर आमचे मिसांव सकडांक. प्रेज द लॉर्ड. आमी सकडां खातीर मागता, सकडां खातीर मिसांव करता, आमचे खंयचेय मिसांव जेजूच्या मोगान. त्या खातीर म्हणटा, तुमचो मोग करता, मोग करता जाल्यार प्रतिफळ मेळना. थोडे फावटी आमी इतलें मागता, इतलें करता, कांय प्रतिफळ ना. कित्याक म्हळ्यार आमी स्वार्थी जाल्या. आमी आमचेच ल्हान ल्हान द्वीप, या वी हॅव बिल्ट आवर ओन आयलँड्स. जेजू सांगता तितल्या सुंकागारी करतात न्ही. तुमी गेल्यार मायनॉरिटीन तुमकां इल्ले पयशे दितात न्ही, सुंकागारी करतात. राशींतल्यान काण दिता, तोय दिता, तो काय दिवंक वता. ताका आनी तुका डिफरन्स कितें? प्रेज द लॉर्ड. आनी सांगता पळय, तुमच्या भावांक मात्र तुमी सलाम करतात जाल्यार हेरां परस कितें वर्तें केल्लें बरी जालें? अनभावार्थी लेगून हें करतात. तर भावार्थ्याक आनी अनभावार्थ्याक तफावत आसा की ना? प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. पळय, एक इंग्लीश भाशेन सॉंग आसा, वी आर क्रिश्चन्स बाय आवर लव्ह. प्रेज द लॉर्ड. आमच्या मोगा वरवीं आमी क्रिस्तांवां म्हूण सांगता हे सतार.
आमी म्हळ्यार देवाच्या मोगान आमकां भरलां. आमकां खंयचेंय पळयता पळया, जो व्यक्ती देवाच्या मोगान भरता, देवाच्या उतरान भरता, देवाच्या सक्तेन भरता, संवसारची खंयचीच सकती ताका आपुडना. उदाहरण मदर तेरेसा धरा. खंय झगडें जाल्यार ती येताली, केदो व्हडलो मिनिस्टर जाल्यार ती येताली. कित्याक? ती कोणाच्या मोगान बरयली? खंयच्या गल्लेक जाल्यार हडलेक जाल्यार येताली. कोणाच्या मोगान बरयली? क्रिस्ताच्या. क्रिस्ताच्या मोगान तुमी भरतना उरले खंयचेय तुमच्या मुखार रावना. कित्याक? तो स्वभाव देवाचो. दॅट नेचर इज ऑफ गॉड. आज आमकां कितें जालां? आमी आमचेच नेचर काडून घेवन वता. फ्युचर काय आमकां? प्रतिफळ काय आमकां? वेर इज द फ्रुट्स? आमी ह्या सवाल आमकां विचारी जाय. हे सगळं अनुभवर्ती करतात. तुमी घरच्यान आनी घरचे तफावत कितें आसात? जसो तुमचो सर्गीचो बाप सर्व बरो, तशें तुमी जाय जाय सर्व बरी. आनी हेंच सांत पावलो ताच्या पयल्या वाचपांत आज बारीक सोबीत रितीन सांगता. क्रिस्त तुमच्या पासो दुर्बळ जालो. तो ग्रेस्त. प्रेज द लॉर्ड. तो कुरपेन बरयलो. तो भाग्यवंत रितीन तुमच्या पासो तो दुर्बळ जालो. तुमच्या पासून तो गोरवांच्या गोठ्यान जल्मलो. तुमच्या पासो तो काण जालो. आनी ते काणी उकारिस्त तुमच्या पासो तो. कित्याक? ताणें तुमचो मोग केलो. तुमी तुमचो मोग, आमी देवाचो पयलो मोग केलो न्ही, देवान आमचो मोग केलो. त्या खातीर हो मोग त्या लोकांनी संकश्टांत पावलाक दाखयलो. त्या खातीर पावल तांकां सांगता, तुमची एक कितें म्हणटात, तुमची कामां, तुमची ती साल, तुमचें उदार दान, तुमचे तांकी वर्ते तुमी दिवचें, तुमची सेवा, ती मर्जेची सेवा न्ही, कर्जेची सेवा न्ही, गरजेची सेवा तुमी करते आसात. प्रेज द लॉर्ड. प्रेज द लॉर्ड. तर आज जेजूक समजलो व्यक्ती गरजेची सेवा तो करता. आनी तो सांगता ताच्या उपरांत, सुमया जेजूचें उदारपण तुमी जाणात. तो ग्रेस्त, तरी तुमचे खातीर तो दुर्बळ जालो. कित्याक? ताच्या दुर्बळकाये वयर आमकां ग्रेस्त करची ताची आशा. आयका, आमच्या ताच्या दुर्बळकाये वरवीं आमकां ग्रेस्त करची ताची आशा. त्या खातीर तरणाटो येवन विचारूंक लागलो, हांवें ससली जिवीत जोड कितें करी जाय? उपदेश पाळ. उपदेश पाळचो म्हळ्यार मोगान रावचें. हें सगळें ल्हान बायड शिकलां, म्हाका सगळ्यांक उत्त आसा, तरी आनी हांवें कितें करी जाय? ताकाय वाट आसा. ओस सगळें तूं वीक. विकून खालें कर, डेपॉझीट दवर म्हूण सांगूं ना. विकून कितें कर? दुबळ्यांक वांट. कितें म्हळ्यार ताचें प्रॉब्लेम कितें म्हळ्यार, देर आर पीपल हू एक्युमुलेट वेल्थ अँड लूज देर हेल्थ. प्रेज द लॉर्ड. तुम्ही पळय आज एक्युमुलेशन, ग्रीड म्हणटात. ग्रीड. दे एक्युमुलेट एवरीथींग. तांकां सगळें जायचें. तांकां एक पयसो कोणाक सोडना, कोणाक दुबळ्यांक हेल्प करना. सडावत हांवें पळयलां मिसांवांत. सडावत मजत दिवचे आसात म्हूण सांगता. नांव सांगात. ग्रेस्त मनीस आसात. आमी कितें म्हणटात, बेराळ्यांनी केस्टो, बट आनी मस्जिद. पूण दुबळो लोक तांच्या आल्ल्यांत वांटून दिवंक शिकल्यांत. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. तर जेजू सांगता, जेजूचे आपोवणें त्या तरणाट्याक शिस्त जावंक पोवणें मेळ्ळें. शिस्त जावंक पोवणें मेळ्ळें. ते 12 जाणांक मेळ्ळें न्ही गी. कसलें आपोवणें? सुंका काठारांत उठोवन गेलो, मास्टली बिझनेस सोडून गेलो. तो पयशांक लाभदोलो. पेद्रू, जुआंव, जकब, सुंकाकार मातेव सगळे उठोवन गेले. हाका उठोवन वचोंक जावना. प्रेज द लॉर्ड. कित्याक? तो लाभदोन रावल्लो. जर तर पेद्रू मास्टलेक पागीच्या त्या कामाक लाभदोन रावल्लो जाल्यार, सुंकाकार लेवी आपयतना उठोवन वचोंक नातलो जाल्यार ताचो स्वभाव बदलतो ना. आज आमकां सांत मातेव मेळटो नातलो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. तर युकारिस्तीक जेजू आमकां हर एकल्यांक शांतीपणाक आपोवणें दिता. ही कॉल्स अस टू बी सेंट्स. इज अ चॅलेंज. हांव चिंतता ताका केदें व्हडलें उदीरवें जेजून दिलें. पळया 12 जाणां शिसा मदें सक्कळ एक आनी म्हजो फाटलाव कर. जेजू 13 अपोस्तल कर. गाणें तो कोणना ताका. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. When you accept a challenge of God, God will change. God will be with you. देव तुका सोडना. Once you give yourself in the hands of God, God will never abandon you. Never ever abandon you. तुका तूं सोडून घालना. आमचो जिवितांत अनुभव जाला आसा 12 जाणांक. तर म्हज्या भाव भयणीनो, आज तेच युकारिस्तीक क्रिस्त लागीं मागया. सासणी जिवीत जोडीचें जाल्यार हांवें कितें करीचें? कितें हांवें सोडिचें?
खंयच्याक हांव लाभ दोन आसा. ह्या कुडी रक्ताची फेस्त वर्सान वर्स येता, पूण ती कूड आनी रगत आमी सदां आराधन करता, सदां स्विकार करता भावार्थान. तसो जेजू आमकां ताच्या बोळान बळोवन करूं दी, खरे निर्धार घेवंक आमकां कृपा दिवं दी, आनी आमच्या क्रिस्ती भावार्थाच्या सेवेन आमकांय प्रतिफळ लाभूं दी म्हणून मागया. आमेन. गे बापा उंडो गोवांसो वायंदा का फळांसो फळांच्या वावरासो गुर्तमच्या मोगासो ओपन गे बापा मोग काळजांसो सर्वेश्वर देवा सृष्टी रचणारा भेटयता तुका उंडो गोवांसो मनशाच्या वावरान केल्लो प्रितुमेन दिल्लो आत्मीक पोषण जातलो. ओपन गे बापा उंडो गोवांसो वायंदा का फळांसो फळांच्या वावरासो गौतमच्या मोगासो ओपन गे बापा मोग काळजांसो. म्हज्या भावां भयणीनो, म्हजो आनी तुमचो हें फळ सर्वेस्पर देव स्विकार करूं दी म्हणून आमी मागया. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी मैमेक आमच्या नेक्या पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पर मानून घेवन. देवा आमच्या बापा, हे दैवीक बलये सोगडास आमी संभ्रमता तितलेय पावटी जेजून केल्लें आमचे सोडवणेचें काम आमचे सवे संपूर्ण पावता. ह्या खातीर व्हडे भोक्तीन आनी फळादीकपणी ह्या पवित्र गुटान वांटो घेवंक आमकां कृपा दी म्हूण आमी मागता. तुज्या पुता जेजूची नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमच्याय सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पराथंय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारांनी ससनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व तैन जेजू क्रिस्ता तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. त्या तुज्या अनंत शब्दा वरवीं तुवें सगळें रचलां. पातकांतली आमकां सोडोवशाक आमचो तारो करून तुवें ताका पाठयलोय. पवित्रत्म्या वरवीं आमकां मुरेच्या उदारी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो. आमचे खातीर कुर्सार आपले हात विस्तारून ताणें कस मरण सोंसलें आनी मरणाचेर जैत व्हरून पुनर्जीवनपण उगडापें केलें. अशें ताणें तुजी कुशी पाळली आनी एक पवित्र परजा तुका जोडून घेतली. देखून देवदूता आनी भक्तां सांगाती तुजे महिमेचें कीर्तन एकाच ताळ्यान आमी गायता. दरबारांचो सर्वेश्वर तो सगळ्यांनी संसार भरला तुझ्या वैभवान. सगी तुका जय, सगी तुका जय,
सगी तुका जय सर्वेश्वराचे नावी येता ताका जय जय ओ सगी तुका जय ओ सगी तुका जय ओ सगी तुका जय बापा कोरोसो तूं पवित्र तुंस सगळ्या पवित्रपणाची जर तुझ्या पवित्रत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण मी नम्रतायेन मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कुशेन कस मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका धीन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी सुमीस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समार्पोवची तेच परी जेवण जातस ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान धीन वासलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी सुमेस घेयात आनी हांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी ससणी कराराचें हें रोगत पदकांचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी सुमेस्त मनुश्य बसो तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात बावडतो सो गोट पर गोटोया सुमी जेसू मेलो जेसू जीवन जाला जेसू नव्यान येतलो जेसू नव्यान येतलो बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवानपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिवीत असो उंडो आनी ही सडवणेची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका धीन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतेल्या आमा सुमेस्तांक पवित्रत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा अख्खे प्रितुमेचेर विस्तारलेल्या तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर लियो आमच्या भाग्योन बापा पिटर पावल आमच्या गोवळी बापा आनी सगळ्या ह्या जागी वर्ग बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जिवानपणाचो बरवोसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भावा भयणीची काकोळट कर तांकां आनी तुज्या इश्टागातीन मेल्ल्यां सुमेस्तांक तुज्या परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आमा सुमेस्तांची दया कर म्हण मी मागता हंकार मरये देवाचे माये सांगाती भगेवन धर्मदूतांनी सर उकाळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससणाच्या सुखांत आमकां वांठो दी तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं तिया जेजू वरवीं तिया जेजू सांगाता तिया जेजू थंय पवित्रत्मेच्या एकपणान सर्पद्वेदार बापा सर्वनंदनी वैभव तुका ससनाच्या ससना आमेन आमच्या सडोंदराची आज्ञा मनान धरून ताणेंच शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन प्रार्थुया
आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र तुझे राज संपायो तुझी खुशी स्वर्गात जाता तशी संसारात जावं आमचो दीस पडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगस आनी आमकां काळणें पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस काय आमकां दी सर्गीचें बाग आनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें रोशनांत रेखतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आंकांतांतली वाटाय कित्याक राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक आमी मागया शांती खातीर इस्रायल इराण हामास हौतीस हिजबुल्ला येमेन अमेरिका युक्रेन रशियामध्ये आमच्या मणिपुरान सगळ्या संवसाराचें झुजाचें वातावरण पयस वचून समाधानाचें वातावरण देवन येवन दी आमच्या गांवांत ती पावसा वरवीं कश्टूंचो लोक तांच्या खातीर निराश्रिता निर्गती खातीर थंय शांती देवन येवन दी सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुज्या कुशा प्रमाणें तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ तुजी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक आमेन सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं तुमच्याय सवे आसूं एकामेका शांती दियात देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूत कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप करता ती शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी तुवें म्हजे तरी आमचे म्हाका फवना पूण तुज्या उतरान म्हाका भलायकी मेळटली क्रिस्ताची कूड आनी रगत म्हाका ससनाच्या जिविताक सांबाळूं मास खरें खाण साकून पळयात गोडसाण काळजाक तुमच्या लागल्या तान बागयात म्हज्या रगतान म्हजें मास खरें खाण साकून पळयात गोडसाण काळजाक तुमच्या लागल्या तान बागयात म्हज्या रगतान आमचे काळीज अत्रेका
आमचे काळीस अत्रेकता जेसू तो कालालेता तुझी वाट पळे आसा तुका घेऊन वडाशेना मास्काता रगत मचे पियेता तो मचे सवे रावता हांवें ताच्या सांगाता जो कोण मचे मास्काता रगत मचे पियेता तो मजे सवे रावता हांवें ताच्या सांगाता आमचे काळीस अत्रेकता येसू तुका लालेता तुझी वाट पळेत आसा तुका घेऊन वडाशेता आमचे काळीस अत्रेकता जेसू तुका लालेता तुझी वाट पळेत आसा तुका घेऊन वडाशेता हे गडी पर आमी दोळे तांपया आमचे ते इलेजीचूक आमी अर्गां दिवया और तो संदेश आमी आयकलो देवाचें उतर आमी आयकलें सर्गीन 4 वर्सांची भुरगीं आमी सायजचे जाल्यार कितेंच करूंक जाय हर एकल्याक एकाच रितीन आमी पळोवंक जाय कशें सर्गीचो बाप आमकां तफावत करिना तो सूर्य बऱ्यांचेर वायटांचेर एकाच रितीन धरता आनी तो पावस हर एकल्याचेर एकाच रितीन धरता कांय उणेपण आसा म्हणल्यार व्यक्ती लागीं उणो पावस ह्या पावस नासले बरगळ धाडिना बगार हर एक लागीं तो पावस धरता आनी हर एक लागीं तो सूर्य उदेस करता तर जर तर तुमी एकामेकाचो मोग करतात जे कोणा कडेन उणेपण आसा तांकां तफावत करचे न्ही बगार तसो मोग तांचे ती वांटून घेवंक आस उलो दिता आसतना तर आमी सर्गीच्या बापाची भुरगीं जायचे जाल्यार आमी एकामेकाचो मोग करूंक जाय हर एकल्यांक एकाच रितीन पळोवंक जाय तर एक घडीभर आमी चिंतून पळोवया आमकांच आमी सवाल करया हांव हर एकल्याक एकाच रितीन देखता गे म्हणजे तें कांयपण इल्लें म्हाका उणेपण दाखयतलो म्हाका दुस्मान म्हूण लागतलो कोण आसा जाल्यार ताचे थंय म्हजो प्रतिक्रिया कशी आसा हांव कशें ताचे लागीं जियेता जर तर हांव ताचे लागीं म्हाका जियेता की ताका बक्षिता गी ताचे पासत मागता गी ह्या वायटाक वायट दिता तोंडांत गाळी दिता आनी संवसारी संगती कशें शिकयता ते प्रमाणे जियेता गी आसा म्हजी जिणी खंय सारकें करूंक जाय एक घडीभर आमी चिंतून पळोवया प्रार्थुया दयाळ बापा तुझ्या पुतान आपल्या उगडासा भेटोवंक फरमायला त्या यज्ञांत आमी वांटो घेतला तशें बराबर आमा सुमेस्तांक खेरीतपणी तुज्या याज्ञिकांक
तुका भेटयलेलें सस्तीक देणें कर म्हण आमी मागताव तुज्या पुता जेजूचे नावी. आमेन. सकट दिंबी घालया आनी जेजूचे आशिर्वाद आमी जोडून घेवया. बापा आराधन तुका, जेसू आराधन तुका, आत्म्या आराधन तुका, महिमा त्रिएक देवा. जेसू आराधन तुका, आत्म्या आराधन तुका, महिमा त्रिएक देवा. बापा आराधन तुका, जेसू आराधन तुका, आराधन तुका, महिमा त्रिएक देवा. स्तुति महिमा बापा, स्तुति महिमा जेसू, पवित्र आत्म्याक महिमा. स्तुति महिमा बापा, स्तुति महिमा जेसू, पवित्र आत्म्याक महिमा. तुमचे भीतर आयल्यार हांव जातलो तुझे मंदीर. तुमचे भीतर आयल्यार हांव जातलो तुझे मंदीर. तुझे खातीर हांव जियेता, महिमा तुझी हांव गायता. तुझे खातीर हांव जियेता, महिमा तुझी हांव गायता. स्तुती महिमा बापा, स्तुती महिमा जेजूक, पवित्र आत्म्याक महिमा. स्तुती महिमा बापा, स्तुती महिमा जेजूक, पवित्र आत्म्याक महिमा.
जिवीत मेळोंक ना तांकां पूर्वसांनी केले मन्ना जिवीत मेळोंक ना तांकां तुका सेवल्लो हरी एकलो केन्ना स्मरण देखसो ना तुका सेवल्लो हरी एकलो केन्ना स्मरण देखसो ना उंड्या वयनाच्या रूपार जियेताय आमचे संगी उंड्या वयनाच्या रूपार जियेताय आमचे संगी बापा आराधन तुका जेसू आराधन तुका आत्म्या आराधन तुका महिमा त्रिएक देवा स्तुती महिमा बापाक स्तुती महिमा जेसू पवित्र आत्म्याक महिमा स्तुती महिमा बापाक स्तुती महिमा जेसू पवित्र आत्म्याक महिमा हातां शुभारून काळजात हांव जेजू पळोवन Alleluia, 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 पूर्वजांनी केले मन्ना जीवित मेळोंक ना तांकां तुका सेवल्लो हरी एकलो केन्ना स्मरण देखसो ना उंड्या वयनाच्या रूपार जियेताय आमचे संगी ओंड्या वयनाच्या रुपार जियेताय आमचे संगी आमच्या जाग्यार आमी बसया निट्ट आमी बसया आमची नदर ह्या योकरिस्तीक क्रिस्ताचेर आमी कंसया या उंड्या रुपी जेजू कोरोस आजार आसा तुमच्या जाग्यार तावन ह्या घरांत तावन तुमी आराधन करते आसात आमी आराधन पळयना आमी सक्कड मेळोन आराधन करता
त्याच जेजूको ससनीक जिवीत असो उंडो तो ही इज द ब्रेड ऑफ इटर्नल लाईफ. तर ह्या युकरिस्तीक जेजू थंय कितें घडटा, आमी मागतना कितें जाता, आमकां कितें लाभता म्हणलें सवाल आमच्या मोतींत येवंक पुरो. बायबल आमकां सांगता जेरेमिया 30वा स्वर 17वी ओळ, हांव तुका परतून भलायकी दितलो आनी तुजे गायी बरें करतलो. सांगया आमी जेरेमिया प्रवादी प्रवादी 30वा स्वर 30 17 ओळ, 17 हांव तुका हांव तुमकां परतून भलायकी दितलो परतून भलायकी दितलो आनी तुजे गायी आनी तुजे खाय बरें करतलो. बरें करतलो. हांव तुका हांव तुमकां परतून भलायकी दितलो परतून भलायकी दितलो आनी तुजे गायी आनी तुजे खाय बरें करतलो. बरें करतलो. हांव तुका हांव तुका परतून भलायकी दितलो परतून भलायकी दितलो आनी तुजे गायी आनी तुजे खाय बरें करतलो. बरें करतलो. तर मग भाव भयणीनो, भलायकी देवात हांव येता. ती भलायकी ह्या युकारिस्तांत हांव येता. जेजू भलायकेचो दातार. तशें हांव न्हू भलायकी मात्र वाळटा तें आमी बायबलान पळयता. जाणवायचो ग्रंथ 16वा स्वर 12वी ओळ, ती गूण जाली कसल्याय आल्या पाल्या वरवीं न्हय, बगार हरी एक गूण करता त्या तुज्या शब्दा वरवीं. They were healed not by herb or politics, but by the word of God. ಅವರು ಗುಣ ಹೊಂದಿದ್ದು ಗಿಡಮೂಲಿಕೆಯಿಂದ ಅಲ್ಲ, ಮೆತ್ತಗೆ ಮಾಡುವಂಥ ಮುಲಾಮಿನಿಂದ ಅಲ್ಲ. ಅದಾಯಿತು ಹೇ ಸರ್ವೇಶ್ವರ, ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸ್ವಸ್ಥವಾಗಿಸುವಂತಹ ನಿನ್ನ ವಾಕ್ಯದಿಂದ. हांव तुका परतून भलायकी दितलो. I will restore your health back. आनी तुजे गायी बरें करतलो. I will heal your wounds. ನಿನಗೆ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸುವೆ, ನಿನ್ನ ಗಾಯಗಳನ್ನು ನಾನು ಸೌಖ್ಯಪಡಿಸುವೆ. ಯೆರೆಮೀಯ 30:17. ಕೀರ್ತನೆ 147 ವಾಕ್ಯ 3. ಕೀರ್ತನ 147:3. Psalm 147:3. He heals the broken hearted. पपसल्ली काळजां तो बरी करता, गायी तांचे तो बांदता. Heals the broken hearted and binds up their wounds. ವಾಸಿ ಮಾಡುವನು ಮುರಿದ ಮನಸ್ಸುಳ್ಳವರನು, ಕಟ್ಟಿ ಗುಣಪಡಿಸುವನು ಅವರ ಗಾಯಗಳನ್ನು. जेजू आमचे गायी गूण करता. उगडापण ग्रंथ 22:13 तो सांगता, हांव आल्फा आनी हांव ओमेगा, हांव पयलो आनी हांव निमाणो, हांव आरंभ आनी हांव अंत. उगडापण सांगता 19:13, रक्तान शेणायलोलो एक दोगलो न्हेसलोलो देवाचो शब्द ताचें नांव. तर जेजू ह्या युकारिस्तांत आमच्या खातीर आसा. मोगाच्या भाव भयणीनो, प्रेज द लॉर्ड. 3 संगत्यो आराधनान घडतात. 3 things will happen in every adoration. पयलें आमकां भलायकी दिता तो, he heals, सौख्य करता रे. दुसरें आमकां सुडका दिता तो, delivers, बिडुगडे करता रे. तिसरें he anoints, अभिषेक करता, अभिषेक मारता रे. 3 विषय, he heals, he delivers, he anoints. This is his vision. तो गुण करता, तो सुडका दिता, तो अभिषेक करता. हें ताचें मिसांव. तें मिसांव ह्या युकारिस्तीक आराधनांत तो आमच्या मदें करता. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. तर आमी कितें करूंक जाय त्या तरणाट्यांनी सारलें. मी खंय लाभधोन रावल्या, खंय आमच्यो ओडण्यो ओडत्या आसात. जोबरो, वेर हॅव आय गॉट अटॅच्ड टू द पर्सन, थिंग्स ऑर द वर्ल्ड. लाभधोन रावल्या, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಂಟಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ, ಬಿಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆಸ್ಕ್, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಎಕ್ಸಾಮಿನ್ ಆ ಕಾನ್ಶಿಯನ್ಸ್. ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಾಕ್ಷಿಯನ್ನು, ಆತ್ಮಸಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ನಾವು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. आमच्या जडती आमी करी जई तवळ आमकां सुडका लाभता. 38 वर्सां तळे लागी आसलेल्याक ताणें सांगलें, सायबा म्हजी म्हणली कोणी ना. जेजून ताका विचारलें सवाल, तुका बरो जावंक कशी आसा? डू यू वॉन्ट टू बी मेड वेल? निनागे सौख्य ಹೊಂದಲು ಮನಸ್ಸಿದೆಯೇ? So you take one step towards him, he will take 1,000 steps towards you. एक हंत, एक मेट काढतो, ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ನೀನು ತಗೋ. ಹೆಜ್ಜೆನೇ ತಗೊಳ್ಳಲ್ಲ, ನಾನು ಹತ್ರನೇ ಬರೋಲ್ಲ. तू नेगार करशी जाल्यार तो तुका नेगार करतलो, बायबल सांगला. पूण तूं अविश्वासी जाल्यार देव अविश्वासी जायना. तूं अप्रामाणीक जाल्यार देव अप्रामाणीक जायना. पूण देव ताणें तुका दिलां स्वतंत्र, तें तो गौरव दिता. त्या खातीर मगो भाव भयणीनो, आज ह्या कुडी जेजूच्या भोव पवित्र आमोलेक रक्ताचे आनी कुडीचे फेस्त आमी आचरण करता. मोस्ट प्रेशियस ब्लड ऑफ बॉडी एंड ब्लड ऑफ जीसस. तो जेजू आमच्या मदें आसा. ह्या हर एका आयतारा आमच्या युकरिस्तांत तो आमकां व्हरती शपां करता. आराधनान तो आमकां आपडटा. पूण आमी खंयच्या रितीन थंय भागीदारां जाता, वांटेली जाता. वॉट इज आवर एटिट्यूड? आमचें एटिट्यूड कशें आसता? हांव खंय एका म्युजियमाक गेल्ल्या बरी येतांगी, ह्या सोमिया लागीं हांव येतांगी. तर आज कित्याक म्हाका हो अनुभव जायना? म्हाका भाव भयणीनो, शेस्कत काय आमकां थोडे पटी फाटी ओन धरता. वीकनेस कीप्स अस away from the Lord or pulls us back. ನಮ್ಮ ಬಲಹೀನತೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ತಳ್ಳುತ್ತೆ. जेजू आमचो हात सोडिना. जेजू आमचो मोग करता. ताका आमची अस्कत काय कळीत आसा. केदाळा आमी आमकांच 3 विशय समर्पून दिता आनी ताच्या वेळाक आमी राखोन रावता आनी आमी मागता, तो खंडीत तो दिता. 3 गणित 2 गणित हांवें तुमकां सांगली म्हज्या पयल्या प्रसंगांत. तर मग भाव भयणीनो, आमकां पेद्रूचे पयलें पत्र सांगता, तुमच्या पुर्वजां तावन देंवून आयलेल्या व्यर्थ जिवनाच्या सालींतली तुमकां सोडयल्यांत म्हणून जाणात. व्यर्थ जिवनाची साल खंयची? व्यर्थ जिवनाच्या सालींतली म्हणून तुमकां हांवें सांगलें, तो तरणाटो व्यर्थ जिवनाच्या सालींत आसलो. अवघडाक वळख जालो, आवयचें मागणें, देवाचें देणें कुरपा ताका आशिर्वादीत मेळ्ळें. तें धूव आवयतावन पयस पावुल्लें, व्यर्थ जिवनाच्या सालीक पडुल्लें. व्यर्थ जिवनाची साल आसा जाल्यार म्हाका भलायकेक अडखळ जाता. ती कशी आमकां सुटका मेळटा? तुमकां सोडयल्यांत, व्यर्थ जिवनाच्या सालींतलें सोडयल्यांत म्हूण तुमी जाणात. अशें सोडयिल्लें रुपयान वा भांगारान वा नास जातेल्या मालान न्हय, बागार आई भावीण आनी कथावीण शेळयेच्या म्हणजे क्रिस्ताच्या आमोलेक रक्तान. प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. शेणाई सोम्या ते रगत आमोलेक, त्या रक्ताद्वारे जेजूच्या आमोलेक रक्तान आमकां सुटका मेळ्ळ्या. रुपया वरवीं न्हय, भांगारा वरवीं न्हय, जेजूच्या आमोलेक रक्ता वरवीं आमकां सुटका. त्या खातीर ह्या आमोलेक रक्ताचें फेस्त, ह्या आमोलेक रक्ताची कूड आमकां पवित्र. कित्याक ताचें मांस तो आमकां दिता म्हणलें, ताची कूड, ताचें रगत आमकां पिवोवन जावन दिता म्हणलें. तें समर्पण ताणें दिलें आमच्या खातीर, आमच्या पातका खातीर, आमच्या सुटका खातीर. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया. संवसाराच्या स्थापने आदींच देवान ताका विसलो आनी शेवटीच्या काळार तुमच्या पासत ताका उगडापो केलो. ताका मेल्ल्यान तो जिवान तुटयलेल्या आनी महिमेन केल्ल्या देवाक ताचे मरिफात तुमी सत्मानूंक पावल्यात. अशें तुमचो भावार्थ आनी बरवसो देवाचेर तुमी दवरला. प्रेज द लॉर्ड. आनी तो भावार्थ आमकां निराशी करिना. That hope never disappoints us. पेद्रू आपल्या दुसऱ्या पत्रांत सांगता, आमकां सगळ्यांक एक आपोवणें मेळ्ळां. त्या तरणाट्याक एक आपोवणें मेळ्ळें.
आनी आमच्या आपोवणे सस्नीक जिविताक तो आमकां आपोवणें दिता. आपल्या स्वंत महिमेंत आनी सुखांत भागीदार जावंक 2 Peter 1:3-9 आपले स्वंत महिमेंत आनी सुखान भागीदार जावंक आमकां आपोवणें दिल्ल्या देवान आपणाची वळख आमकां दिवन आमच्या जिणयेक आनी खऱ्या भक्तीक गरज आसलेलें सगळें दिलां. पळया, ताच्या स्वंत महिमेंत आनी सुखांत भागीदार जावंक. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. ताच्या स्वंत महिमेंत ससनाच्या त्या सुखांत भागीदार जावंक इज अ ग्रेटेस्ट ब्लेसिंग दॅट वी हॅव गॉट. देवाची वळख आमकां दिवन आमच्या जिणयेक आनी खऱ्या भक्तीक गरज आसलेलें सगळें दिलां. ह्या आपोवण्या वरवीं अदीक वर्ती आनी मोलादीक देणी ताणें आमकां दिल्यात. अदीक वर्ती आनी मोलादीक देणी खंयची? पवित्र आत्म्याची देणी आनी फळां ताणें आमकां दिल्यात. हांचे वरवीं कुसड्या अवगुणांनी बरोवन गेल्ल्या संवसारांत हांव सुटोवन, पळय, कुसड्या अवगुणांनी बरोवन गेल्ल्या संवसारांत हांव सुटोवन देवाच्या सैमाच्या तुमी वांटेली जायशें केलां. हांवें म्हळें द नेचर ऑफ गॉड. देवाच्या सैमान तुमी वांटेचें जावचें केलां. ह्याच पासो तुमकां व्हड उमेदीन वावरूंक पडटलें. आतां तुमी कितें करीत जाय? हांवें कितें करीत जाय? सवाल विचारले त्या तरणाट्यान. तुमच्या भावार्थाक शेगूण, शेगुणाक जाणवाय आनी जाणवायेक स्वानियंत्रण, स्वानियंत्रणाक सोंसणीकाय, सोंसणीकायेक भक्त, भक्तीक एकामेकाची दयाळाय आनी दयाळायेक माया मोग मेळोवंक जाय. हे शेगूण तुमचे थंय आसून ते वाडोवन येतीत जाल्यार तुमी केदींच फळावीण जावची नात. आमच्या सुमी जेजू क्रिस्ताची चड आनी चड जाणवाय जोडच्यान हे शेगूण तुमकां आदार दितले. कोणा थंय हे शेगूण नात तो आंधलो आनी कुरडो, पातकांतलो आपणाक धुवन नितळ केला म्हणलें तो विसरला. मगच्या भाव भयणीनो, तुमच्या सालीन तावन तुमकां सुटका मेळ्ळ्या जेजूच्या आमोलेक रगतान. शणाई सुमयान तुजें तें रगत आमचेर. आतां विशेष कांतार भाव गायतना रुपया वरवीं ह्या कानाडी तो गायतना ह्या अगमेंत हांव शणयतलो आनी जेजूचे आमोलेक रगताचें आशिर्वाद हांव तुमचेर मागतलो. त्या खातीर म्हज्या सांगाता सांगया, तुमच्या भावार्थाक शेगूण, शेगुणाक जाणवाय आनी जाणवायेक स्वानियंत्रण, स्वानियंत्रणाक सोंसणीकाय आनी सोंसणीकायेक भक्ती, भक्तीक एकामेकाची दयाळाय आनी दयाळायेक माया मोग मेळोवंक जाय. हे शेगूण तुमचे थंय आसून ते वाडोवन येतीत जाल्यार तुमी केदींच फळावीण जावची नात. आमच्या सुमी जेजू क्रिस्ताची चड आनी चड जाणवाय जोडच्यान हे शेगूण तुमकां आदार दितले. कोणाची जाणवाय जोडच्यान? जेजूची. हांवें कितें करी जाय? जेजूक जाणा जाय जाय म्हळ्यार आमकां जाणवाय, स्वानियंत्रण, सोंसणीकाय, भक्ती, दयाळाय, माया मोग आनी आमचे थंय वाडोवन येतना आमकां फळां मेळटात पवित्र आत्म्याची. कोणा थंय हे शेगूण नात तो अंधलो आनी कुरडो पातकांतलो आपणाक धुवन नितळ केला म्हणलें तो विसरला. सगळे घडे बरोबर उबे रावया. दोनी हात आमच्या काळजाचे दवरया. दोळे आमच्या धांपया. जेजू हें पवित्र उदक शेणायतना तुजें आमोलेक रगत आमचेर शेणाय. रुपया वरवीं न्हय तें, भांगारा वरवीं न्हय तें, आई बावीण तुजें आमोलेक रगत आमकां सुडका दिता. आज तुज्या कुडीच्या आमोलेक रगताची परब आचरण करूंक, कुडीचे रगताचे परब आचरण करूंक ही तयारी आमी करता. ही म्हजी कूड, मोत, आत्मो, म्हजें कॉन्शियस अनकॉन्शियस सबकॉन्शियस मायंड तुका समर्पण दिता. म्हजेर दया दाखय. हें शेणाय म्हज्या रक्त कणांनी, शिरांनी, हाडांनी, सनांनी दोळे धांपून मागा. तुजे सगळे कुडी भितराची पिडा शिडाप कितें अस्कत काय आसा जेजूच्या आमोले रक्तान धुवन
तो तुका नितळ करूं दी. तुज्या पतीक घरा पिडेंत आसात, भुरग्यांक, युवक युवतींक, कुटुंबदारांक तांचेरय जेजू हे आशिर्वाद दिवन दी. जी कोण घरा आसात तुमी जेजू कडेन तुज्या अमोलेक रक्तान म्हाका धुवन नितळ कर सोम्या म्हूण माग. तुका तो नितळ करतलो, तुका तो पवित्र करतलो, तो तुका आशिर्वादीत करतलो. आशिर्वादाचे पर्स तुमी जातल्यात. धळे धंपून दोनी हात काळजाचे दवरा. भाऊ गायतना तुमी इतलेंच मागया. सोम्या जेजू तुज्या अमोलेक रक्तान म्हाका धुवन नितळ कर. जीसस क्लेन्स मी विथ युअर प्रेशियस ब्लड अँड द ब्लड ऑफ जीसस फ्लो ऑन ईच वन ऑफ अस. दॅट इज द लिव्हिंग वॉटर फॉर अस. ती जावन आसा देवाची सकत, सुटकेची सकत. आई बावीण आमच्यातले शिरा बंद कर, बंदपस बंदडे काढण्याची सकत. टच जीसस नेम आय प्रे. हालेलुया. रुपयावर विनय, बंगारावर विनय, जेजूच्या रक्तावर विसुडक मका. जेजूच्या आत्म्यावर विसुडक मका. रुपयावर विनय, बंगारावर विनय, जेजूच्या रक्तावर विसुडक मका. जेजूच्या आत्म्यावर विसुडक मका. जेजूच्या आत्म्यावर विसुडक मका. पत्कतां शिरा पतां सुडक मका. पत्कतां शिरा पतां सुडक मका. पिडेतां दुखातां सुडक मका. पिडेतां दुखातां सुडक मका. कनबेजाराये तां सुडक मका. कनबेजाराये तां सुडक मका. जेजूच्या रक्तावर विसुडक मका. जेजूच्या रक्तावर विसुडक मका. रुपयावर विनय, बंगारावर विनय, जेजूच्या रक्तावर विसुडक मका. जेजूच्या आत्म्यावर विसुडक मका. जेजूच्या आत्म्यावर विसुडक मका. दुनिया तुमच्या विरोधात हालेलुया 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 हालेलुया. व्हड्या ताळ्यान व्हडो सुखदान व्हडो सुख देना. जेजूच्या रक्तावर आमकां सुडका. जेजूच्या अमोल रक्ताची सुडका आमची थंय देव दिवन दी. शिवच्या उदकांत हांव सोसागो घर करणे हे शिवची वाट. जेजू तुज्या नांवांनी सुवार्थेची उतरां हांवें शिकयल्या आता. ह्या घडये आमी मागता आसतना सर्गीचे बेसांव देव दिवन दी. रिलीज युअर अनॉइंटिंग हीलिंग ब्लेस यू अपॉन देम लॉर्ड. आय प्रे फॉर द डिलिव्हरन्स अँड हीलिंग अँड अनॉइंटिंग राइट नाउ तुज्या नांवान. शिकून मागतात घरात हांव हरिये पिडा शिडा अंकर बंदपस बंदड्यो जेजूच्या नांवान शाश्वत निष्क्रिय जावं दिता. गोड गोतोत अभिषेक जावं दी. In the name of Jesus, in the word of Jesus, in the blood of Jesus, let that mighty anointing. Shara lakaba, shandariya rabara, alpha kora rafa 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 rafa, riri 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 riri, shiri riri 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 riri. Hallelujah, hallelujah. दुनिया तुमच्या काळजाच्या दवरा. दोळे तुमच्या दांपा. जेजू हांगा आसल्या 13 जाणांक तुमच्या कुडीच्या दुखीन थावन ह्या वेळी गुण करते आसा. तुमच्या मदें 11 जाणांक टेन्शन, मानसीक वत्तड, आंकांत तातूंत हांव जेजू सुडका दिते आसा. सुमार जाणांक जेजू पिडेत हांव सुडका दिते आसा. उजव्या सायडीन तकली दुखची खाणाची पडापड जेजू त्या जाणांक गुण करते आसा. कठीण दोंपराकांटीची दूख बसोंक या दिंबी घालूंक जायना. जेजू तस जाल्यार आमच्या मदें 7 जाणांक विशेष बापान आपुरते आसा. डेनिस, मॅक्स, वेरोनिका, थॉमस,
टेरेन्स, विक्टोरिया, विनस, डेस्मंड, डेरिक, प्रिसिल्ला, जिसिंता, लोना, निक्सन, उदय, विवियन, विशाल, मोनिका, इफ्रेझिना, थीना, झेवियर, तुमची नांवां आपोवन ह्या आराधनान तुमकां आपुर्ते आसा. श्वासकोश लंग्स समस्या 5 जाणांक तो सुटका दिते आसा. काळजाच्या समस्येतावन 8 जाणांक मागतात ती दुकानी थंयचे मागणें ताणें आयकलां, सुटका दिल्या. कुडीचेर कितें रुवां पडल्यांत, एलर्जी बरी कोरजुते आसा. जेजू नामानाचें घडीत दाखयता कसो तो 7 पोटी बुडतना ताका गूण जालें. आज ह्या आराधनान ताज्या आमोलेक रक्तान ताणें नितळ केलां. तशें जाल्यार 2 जाणांक त्या एलर्जी तावन जेजू सुटका दिते आसा. आमी आतां सक्कड हांगा आसले, दोनी हात वयर उबारुया. दिव्यवाणी लाईव्ह तावन घरा तावन कितलींशीं जाणां पळयते आसात. तांकां येवंक जावंक ना. थोडीं व्हीलचॅरार आसात, थोडीं हांतुळणार आसात. कितलींशीं त्या सावां हांगाच्या माद्रींक निरंतर आराधनाक दिल्लीं त्या सावांय आमी आज हांगा उबारता. म्हाकाय वॉट्सॅप, ईमेल, फेसबुकाचेर दिल्ली मागणी उबारता. तुमची मागणी तुमी उबारा. तुमचो पाप्पा, तुमची मम्मी, तुमचो भाऊ भावडां गांवांत परगांवांत भुरगीं आसात, शिकतात, पयस आसात, तांचे खातीर उबार आहात. आतां आमी मागया, मारणांतीक पिडेत हांव जेजू सुटका दी. ह्या येवकारिस्ताच्या आराधन तांच्या जिविताचेर देवून येवं दी, आशिर्वाद देवून येवं दी. आमच्या DACC खातीर मागया, आमच्या गोवळ्यां खातीर, मोणयेरां खातीर, रिलिजियसां खातीर, आमच्या पिरगस कुटुंबां खातीर. 1400 मातांतल्यापणान सोत्मो, भयोत्पन्न सोत्मो, झगड्याचो झुजो सोत्मो सोडण्याच्या खातीर आमी मागया. आमच्या खातीर मात्र न्ही, आज आमी कशें वांजेलांत आयकलें, सगळ्यां खातीर आमी मागया. ह्या आमच्या राज्या खातीर, मंगळूर गांवा खातीर, देशा खातीर, 7 कॉन्टिनेंट्सां खातीर आमी ह्या घडये मागया. जेजू हे निरंतर आराधनेच्या मागणें संवसाराक आशिर्वादाचें. ICU, MICU, NICU आसलीं, व्हेंटिलेटरार कोमार आसलीं, तांकां जेजू तुज्या हातान समर्पण दिता हांव. ह्या घडी आस्पत्रेंत आसात, अवघडाक वळाक जाल्यांत, कितलींशीं जाणां अवघडाक वळाक जावन ह्या पिडे शिडेंत ICUंत आसून कोमाक गेल्यांत, तांचीं त्या सावन तूं आयक. ह्या घडी आमी उबारून मागया. आनी जीं कोण लायव्ह आयकतात, घरांनी आसात, तोंडे सोलोवन दीत, आणले पळोवन दीत, कुर्डे पळोवन दीत, मोने उलोवन दीत, बेरे आयकून दीत म्हूण जेजून सांगलें. सुवार्ता परगट जाल्ल्या जाग्यांनी, खुणांनी आनी विस्मितांनी तांणी रुजू केली. तीच सुवार्ता रुजू जावच्या खातीर आमी सक्कड सांगाता मेळोन मागया. हालेलुया, 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 हालेलुया. जेजू तुज्या नांवान हांवें शिकयलां, तुजी सत्ता हांवें कळीत केल्यांत. तुज्या बोवा मदीं कुडी आनी रक्ताची फराब आमी आचरण करूंक वागता. हांगा आमकां निरंतर आराधनेचें केंद्र भयण्यांक विसरून काडल्या खातीर तुका आमी अर्घ दिता. आज आमी ह्या जाग्यार तो मागतना ह्या संवसाराचेर आशिर्वाद कोणा खातीर मागता, निराशिता, निर्गतिका, अनाथ, विधव्यो, पिडेशिडाची जेजूचें नांव गोड जावन दिता. Power of anointing, healing and deliverance rest upon them, Jesus. हर एक आयकोची, हांगासची, घरांत आयकोची, लायव्हर आयकोची, अभिषेक जावन दिता. We rebuke the blocks, bondages, curses, and disturbances to go out in Jesus' name. Touch, heal, anoint, bless for your glory. Shirala Kaba, Shandari, Hallelujah. तुमचे दोन्ही हात जेजू मुखार अशे धरा, येवकारिस्ताक पळोवन अशे धरा.
स्ट्रेच युअर हँड्स टवर्ड्स जीसस. सांगा, सुमिया जेजू, सुमिया जेसू, या हातांचे या हातांचेर तुझी दैविक सकत तुझी दैविक सकत देवून येऊन दी. देवन येऊन दे. हे हात हे हात तुझ्या गायांच्या हाताने म्हज्या गायांच्या हातान आपोड. आपण मुझे गाय म्हजे गाय तुझ्या गायांक तुझ्या गायांक हांव समर्पण दिता. हांव समर्पण ते दिता. गुण कर ते गुण कर जेजू क्रिस्ताच्या नावान, जेजू क्रिस्ताच्या नावान, जेजूच्या उतराच्या बळान, जेजूच्या उतराच्या नावान, जेजूच्या रक्ताच्या सक्तेन जेजूच्या रक्ताच्या सक्तेन हांव आतां हात धरून मागताना हात धरून मागता. त्या जाग्यार शिपिडा आशडा त्या जाग्यार चिपेडा शेडा शाश्वीत सोडणं सोडी. शाश्वत सोनं जेजूच्या नावान जेजूच्या नावान हे म्हज्या जिवितान म्हज्या जिवितान अजाप घडोवन दी. अजाप घडोवन दी. हालेलुया. हालेलुया. तुमकां खंय पिडा आसा ते हात दवरा. वेर एवर देर इज सिकनेस, ले युअर हँड अँड प्रे. तकलेर जाल्यार तकलेर, घुमटेर घुमटेर, हृदयार हृदयार खंय पिडा आसा, दूख आसा, किडनी स्टोन आसा, पँक्रिया, गॉल ब्लॅडर, ह्या तुमचें प्रॉब्लेम, पोटान प्रॉब्लेम आसा, फायब्रॉइड्स आसात, भुरग्याचें देणें जाय, कितें जाय तुमी मागा. यू प्रे. दोळे धांपा. जेजू आमच्या मोदें आसा. जीसस इज अ मिस्ट ऑफ अस. ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲಿ ರೋಗ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೈ ಇಟ್ಟು ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡಿ. ಹೇಳೋದು ನನ್ನ ಕೆಲಸ, ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋದು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ. जिंकोण लाईव्ह पळयतात तुमी येवकरिस्ता मुखार, ते हात जेजूचे. दोज हँड्स आर ऑफ जीसस. ले द हँड्स ऑन द प्लेस वेर देर इज सिकनेस. यू बाइंड दॅट सिकनेस, कॅस्ट आउट दॅट सिकनेस, जीसस नेमा. जेजूच्या नावान ती पिड्या शिड्या बांधून म्हणून पानोडया. तुम्ही स्तुती करनाका, हांव स्तुती करून सांगतना स्तुती करा. जेजू तुज्या नांवान ह्या घडये भुरगीं तुका विधेयी जाल्यान, जो कोण राखून रावता, जो कोण समर्पण दिता, जो कोण मागता, जो कोण विधेयी जाता, जो कोण उतराचेर बरोवसता, ताका सुटका लाभता. ह्या घडये जेजू क्रिस्ताच्या नांवान तांणी हात दवरलेल्या जाग्याचेर शिपिडा आशिडा जेजू क्रिस्ताच्या नांवान शाश्वीत बांधून मोडून पान उडयता. जेजूच्या कुर्साच्या पांयान थळी समर्पण दिता. ह्या येवकरिस्ताच्या बोळान तांकां संपूर्ण सुटका लाभोवन दी. हात काडनाका. डोंट रिमूव युअर हँड. स्तुती करा. हालेलुया, 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 हालेलुया. बड्या ताळ्यान म्हणून सुद्दान इन द नेम ऑफ जीसस, जेजूच्या नांवान ह्या घडये हांव बांदता. जेजूच्या नांवान दर्ये पिडा सडा. जेजू परसाच्या पांयातळी समर्पण दिता. जेजू ह्या भुरग्यांक संपूर्ण सुटका, हात दवरल्या जाग्याची पिडा सडा शाश्वत वचून दी. इन द नेम, इन द वर्ड, इन द ब्लड ऑफ जीसस. पावर, टच, हील, डेलिव्हर. तुमचे दोन्ही हात तुमच्या तकलेचे दवरा. कीप युअर हँड्स ऑन युअर हेड. ತಲೆ ಮೇಲೆ ಕರಗಳನ್ನಿಟ್ಟು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ. ಈ ದೇಹ ದೇವರಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದು. ದಿಸ್ ಬಾಡಿ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಗಾಡ್, ಇಸ್ ದ ಟೆಂಪಲ್ ಆಫ್ ಗಾಡ್. ದೇವರ ಆಲಯ, देवाचे मंदिर. ते मंदिर अक्रम आमच्या भितर येवचें नाका. सक्कट ते अक्रम सोडून वचोनी. जेजूच्या अमूल्य रगत कणांनी, शिरांनी, हाडांनी, संदांनी, कॉन्शियस सबकॉन्शियस मायंडाचेर देव सेवचे उदाकर रावचो जागो करणे देवून येवन दी. परत आमच्या कुडी बोळ मेळोवन दी. जेजू तुझ्या नांवान तांणी हात दवर मागतात. तूं तांकां ह्या येवकरिस्तांतावन आपोड. तुजे सेवकाचे, प्रवादीचे, पात्रियार्कांचे मागणे आपोस्तलांचे आयकले. पवित्र सभेचे मागणे तूं आयकताय. पवित्र सभेन तुज्या ह्या जागाक मागला सुटका दिवच्या खातीर, दुबळ्या धाकटे स्वार्थ परकट करच्या खातीर, बंदड्यांतल्यान सुटका दिवच्या खातीर सर बंदड्यो तांच्या कुडीचेर आसच्यो. तांकां कळीत आसून कळीत नासतना आयिल्ल्यो. जेजू क्रिस्ताच्या नांवान शाश्वीत बांधून मोडून पडोडयता. रिब्यूक इन द नेम ऑफ जीसस to go out from them so that they experience complete deliverance and healing and anointing. I crush under the foot of the cross. जेजूच्या कुर्साच्या पायातळी समर्पण निष्क्रिय करता. हात काढनाकात. स्तुती करा. हालेलुया, 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 सकड आम्ही दिंबी घालया. जेजूच्या आशीर्वाद ह्या देवाडा साक्रामेंता गायन गावन आम्ही स्वीकार करया. ये देवाडा साक्रामेंताक साष्टांग नमन करूया.
बदलाक नव्यो रीती आधार्या सल्वनवेच्या अस्कत विश्वया बावार्ताचे बळ दिव्या जशे बापाक तशे पुताक उल्हासाने स्तुती जावं पदवी महिमा ससनाक एका ताळ्यान हसिता तुका दोगांच्या स्पिरितान समासमे नावाडता आमेन. प्रार्थुया. सुमिया जेजू क्रिस्त आमच्या सोडवणदारा, तुझ्या कष्ट मरणाच्या उगडा साको अजपासो संस्कार तुवें आमकां मोगान घडोवन दवरलाय. ह्या तुझ्या मासा रक्ताच्या यज्ञ जेवणाची तान आनी भूक आमच्या काळजांनी वाडय. अशें तुझ्या सोडवणीचो फळ आमकां भरपूर मेळूं आनी तुज्या जिवान आनी मोगान आमी अदीक बरों. हें तुज्या नांवान आमी तुजे लागीं मागता जेजू, जो बापा सोबे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससना. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. एक घडीभर आमच्या जाग्यार बसया आमी. फाल्यां तुमी येताना आयका. तुमचे त्या सावां कितेंय आसा जाल्यार हांगा एक आमी बॉक्स दवरतले हांव. ती त्या सावां बरोवन हाडचीं आनी तातूंत घालचीं. ती आमी हांगा निरंतर आराधनाच्या भयण्यांक ती त्या सावां दितले हांव मागोवं. त्या खातीर फाल्यां येताना खंयचीय त्या सावां ह्या तुमकां कोणूय फोन करून सांगलां जाल्यार ह्या व्यक्ती खातीर मागा तेय त्या सावान बरया आनी ती चक्कड बरोवन हांगा एका बॉक्सान आमी घालतले हांव. आराधनान मागतले हांव आनी ती त्या सावां आमी निरंतर आराधन करच्या भयण्यांक ती आमी दितले हांव. तशेंच फाल्यां येताना आनी चड लोकांक तुमी सांगा ह्या रितीर घेवंक. फाल्यां सो निमाणो दीस पुरवां परब. ह्या परबेकी तुमी येवचें आनी ह्या निरंतर आराधनेच्या भयण्यांक तुमी तांच्या सेवे खातीर देवाक अर्घां दिवचें. उबे रावया. निमाण्या कंथार आमी म्हणून. ಸಂತೋಷ ಸಂತೋಷವೇ ಯೇಸು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇರಲು, ಆನಂದ ಆನಂದವೇ ಯೇಸು ರಕ್ಷೆ ನನಗಿರಲು, ಆನಂದ ಆನಂದವೇ ಯೇಸು ರಕ್ಷೆ ನನಗಿರಲು. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ Hallelujah, 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 Hallelujah. Mukar putra save, angkwar Maria आशीर्वाद दिव आमकां. भगवंत कुर्साच्या करेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचें पुताचें आनी पवित्र आत्म्याचें नवी. आमेन. बरें पळयन तुमकां बागेर